पातोक म्हणजे कितें? वॉट इज सीन? पातोक म्हणजे कितें? कोण सांगतली म्हाका? पातोक म्हणजे कितें? देवाक फाट करप. आनी कितें? आनी कितें आसा? पातोक म्हणजे कितें तें? देवाच्या मोगा सोचिलो पयस वचप. ओके ओके. पातोक म्हणजे जीव देव आमकां कितें सांगता, देवान आमकां बरोवन दवरला तेज्या एगेन्स्ट उलोवप. तेजे देव कितें सांगता तें आमी करिना तें पातोक. तुमी म्हणटले कशें? बायबलान जेन्ना आदाम आनी एवेन पातोक केलें, कितें जालें? देवान ताका कितें सांगलेलें आदामाक आनी एवेक? एका रुखाचें झाड, खूब झाडां आसलीं थंय न्हू. एकूच झाड तें जानवाय दितालें मनशाक. बरें आनी वायटाची हें तें झाड फळ तें आसलें. आनी तें फळ खावं नाका सांगलेलें. तेज्या पयलीं पातोक आसलें ना न्हू. जेन्ना तेंच्यांनी म्हणजे एवेन पयलीं देवान सांगलेलें, जरी देंवचारान नाडलें म्हणटा पूण तरी तिका सांगलेलें न्हू देवान जे घोवा वयरची ह्या झाडाचें फळ खावं नाका म्हूण सांगलां म्हणून न्हू. जेन्ना तिणी फळ खाल्लें तेंच्यांनी दोगांयनी, तेन्ना बायबल म्हणटा पातोक संवसारान रिगलें न्हू. आतां पातोक म्हणजे कळ्ळें कितें तें? देवाच्या उतराच्या आड करप. देवाचें उतर सांगता आनी आमी दुसरें करता तें पातोक. आतां आमी कुमचाराक वयता न्हू सगळीं जाणां. तेन्ना आमी पातोक खंयचेर ओडटा काय? आमी कितें कोत्ता तें हे देवाच्या उतराच्या आड आमी कितें उलयता तें कोत्ता. हय पळय आमकां रोमन्स 5:12 सांगता. रोमन्स 5:12 पळोवया आमी कितें सांगता तें. थँक्यू जिजस. तुमकां कितें समजना जाल्यार म्हाका परतें विचारल्यार जाता. आमी सगळीं हांगा शिकपाक येयल्या. ओके. रोमन्स 5:12 पळोवया. बरें तर एका मनशा उदेशी पातोक ह्या संवसारान भितर सरलें आनी पातका उदेशी मरण. आनी अशें सगळ्या मनशांक मरण पावलें कित्याक सगळ्यांनी पातक केलें. एका मनशा उदेशी संवसारान पातक जालें न्हू. आनी सगळ्या संवसारान पातकी जाली. कित्याक आमी पातकी नासलीं, आमकां पातकी जालीं आमी. कित्याक आदामान पातक केल्लें म्हणून. आतां पातक म्हणजे कितें? देवाचें उतर. देव आमकां कितें सांगता तें आमी करिना. आनी देव कितें सांगता आमकां तें आमी करिना. एक्चुली तें पातक. आमी आमकां जाय तशी जियेता आनी आमकां जाय तशें पातक. एक्चुली आमी देवाच्या उतराच्या आड कितें करता तें पातक म्हणून बायबल सांगता. कळ्ळें? बायबल सांगता न्हू. आतां आमी आयकलां न्हू. एका मनशा उदेशी पातक येयलें, संवसारान निघलें. कितें पातक तें? तेणी देवाच्या उतराच्या आड गेलो न्हू. आतां आमी वयता देवाच्या उतराच्या आड, आमी पातक करता. करता न्हू. बायबलूय सांगता आमकां कोणूच नितीवण ना. हे पृथ्वीचेर कोणूच नितीवण ना. सगळ्यांनी खंय तरी आमी पडलेलीं आसा. ताका लागून जेजू येयला. आमी सगळीं जर बरीं आसलीं, जेजू घेवपाची गरज आसली संवसारान, आमी सगळीं पडटा. आमकां 10 कमांडमेंट दिले आमचेशी जायना पाळूं. जायनासलें न्हू. कोण तरी 10 कमांडमेंट पावले हांगा? कोण जियेला सारको? ते लागून देवान आमकां एक सरवंडार दिलो. आमकां पातका विणे जिवंक जायना म्हणून. आतां पासून आमी पूण आमी पातकी म्हणटा पूण आमी नितीवण. जेजू क्रिस्ताक लागून आमी पातका विणे जियेता. जेजू क्रिस्ताक लागून. म्हाका लागून न्हू. हांव
न्हू म्हाजें असतो की आमच्यान कांयच करूंक जायना जेजूक लागून हांव पातकां विणे जियोंक शकता न्हू तो आमकां घटाय दिता आमी पळोवया देवाच्या उतराचेर आमी कितें कोत्ता काय आनी आमी पातोक ते रडटा काय आमच्या जिवितान जायते कोपो म्हणटा आमी उच्चारता पातोक उच्चारता आनी बायबल आमकां सांगता आमी ओळखून घेवपाची गरज आमचे पातोक ओळखून घेवंक जाय 1 John 1:9 1 John लेटर तो सांगता आमकां आमी आमचे पातोक ओळखून घेवंक जाय प्लीज गॉड एक्नॉलेज करूंक जाय आमी पातोक खंयचे केला ते पूण आमची पातकां आमी ओळखून घेतलीं जाल्यार 1:9 पूण आमची पातकां आमी ओळखून घेतलीं जाल्यार देव आमची पातकां भोगशिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता कित्याक तो विश्वासी आनी सगळ्याच वाटेन बरो कित्याक तो विश्वासी आनी सगळे वाटेन बरो देव म्हणून तो आमकां भोगशिता हें केन्ना आमी वळखून घेता त्याच वेळार आमकां भोगशिता देव पूण आमी वळखून घेवंक जाय आमी म्हणटा आमी मेसाक बीन म्हाज्या मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून पूण आमी वळखून घेता अमकेच पातोक हांवें केला म्हणून ना न्हू आमी म्हणटा हांवूय तशीच आसा तुमचेच भशेन म्हाका आतां पळयतात मो आमी शिकता सगळीं खंय आमी चुकता पळय ती सो आमी वळखून घेवपाची गरज वळखून घेवच्या पयलीं आमकां पातोक कितें तें कळोंक जाय न्हू आतां आमी एक सेंटेनन्स देवाच्या उतराचेर कशी आड वयता तें आमकां कळटलें एफिजन 5:18 म्हणटा एफिजन 5:18 तें आमी पळयली खंय आमी चुकता आनी कशें आमचें जिवीत चला तें आमी हें पातोक रडटा काय दुसरीच रडटा आमी सगळीं म्हणया एफिशियन्स न्हू 5:18 येस सोरो पिवन बेबदीकाय करून बरों सोरो पिवन बेबदीकाय करूं नाकात सोरो पिवन बेबदीकाय करूं नाका अशें तुमी तुमच्या जिवाची तुमी वाट लायतल्यान परतेंच जाल्यार पवित्र आत्म्यान बोललोली मनशां जायात कितें सांगता आमकां सोरो पिवन बेबदी जावं नाका तुमच्या जिवाची तुमी वाट लायतल्यान कोण लायतलो वाट तुमीच दुसरी न्हू बारकान न्हू टेंशन न्हू आमीच न्हू आनी देव कितें सांगता आमकां पवित्र आत्म्यान भरलोली जायात बेबदी जावं नाका आतां आमी सोरो पियेता जाल्यार देवाच्या उतराचें हाड करता पातोक रिगलें आतां एका घरान एक मनीस सोरो पियालो म्हणटकूच कितें रिगलें घरान कित्याक तेणी देवाच्या उतराचें आड केलें न्हू देवान सांगलां सोरो पिवन बेबदी जावं नाका पूण पवित्र आत्म्यान बरोवन हें जाय आमी सांगलां न्हू बोललोली जायात सो ते पातोक रिगलें न्हू घरान आतां आदवा उद्देशी पातोक येयलें आतां तो कितें सांगता पळय सगळो गोत आमी पातोक करतकूच कितें करता आमी पळय एकामेकाचेर घालता न्हू सोरो कित्याक पियालो हांव म्हाका जाय पियावलो असो म्हणटा ना म्हाका टेंशन जालें म्हाका कोणाच्या भुरग्यांचें टेंशन जालें म्हज्या बायलेचें टेंशन जालें हे आदवानी एवेन कितें केलें आदवान सांगलें म्हाका हिणी सांगलां तेणी सांगलां जेन्ना पातोक रिगलें तेन्ना जेन्ना आमच्या घराब्यान पातोक रिगता तेन्ना आमी एकामेकाचेर दुखोलता न्हू सेम जायना आदवान केल्लें तें अजुनूय जायना आमी म्हणटा आदवान पातोक केलें म्हणून आमी पातकी जाली म्हणटा आनी आमी दिसाचे दिसपोटी आदवान एकदांच केल्लें आमी आमच्या दिसाचे दिसपोटी पातोक करता देवाच्या उतराच्या आड वयता वचना वयता न्हू आतां सोरो पियेन बेबदी जावं नाका आमी सोरो पियेता आनी घालता एकामेकाचेर न्हू घरान कितें जाता मागीर
देवसा रिगलो म्हणटकू मोग आसतलो हां आतां आदवान आनी एवेन पातोक केले ती सारकी देवाच्या आजीरपणान आसली न्हू आं पातोक येयना फुडें कितें जालें देवा सोंशेली आं पयस गेली तीच गेली देव वचोंक ना जेन्ना आमी सोरो पिवन बेबदी जाता न्हू आमच्या घरान तेन्ना आमीच देवा सोंशिल्ली पयस वयता पातोक रिगले न्हू आनी घरान मागीर शांती खंय सोदता मागीर हें ना देव ना थंयसर मोग आसतलो आं देवचा रिगलो न्हू पातका उद्देशी देवाच्या उतराच्या आड गेली न्हू आमी केन्ना हें पातोक रोडला जेदू तुज्या उतराच्या आड गेला हांव न्हू मागीर आमी आमच्या उतरांसून तोंडांसून उतरां भायर सरल्या शांती ना घरान भुरगीं सारकीं शिकना कित्याक देव ना पातका उद्देशी कोण रिगलो आं देवचार रिगलो घरान पूण आमकां खबर ना जेन्ना आमी देवाच्या उतराच्या आड कितें कोत्ता न्हू तें पातोक हें पातोक आमी रडपाची गरज जेजू खरेंच तुवें सांगलेलें आमकां सोरो पिवन बेबदी जावं नाका पूण हांव सोरो पिवन बेबदो जालो तुज्या उतराच्या आड गेलो विचितपूस बसून कहो पातोक रडटा पळयला तुमी तो म्हणटा बापा तुका हांवें रिस्पेक्ट दिवंक ना तुजे कडून पयशे घेतले हांवें अमके कडेन पयशे तुजे मोडले असो सांगता तो विचितपूत जाल्यार आमी चॅक करून पळोवया कसो पातोक रडटा आनी आमी कशी पातोक रडटा डिफरंट पळोवया बायबलांसून आनी आमचे संवसारी जिवितांत लूक 15 आमी लूक 15 17 आनी 18 येवया 17 तो सेन्सार येता आमकां सगळ्या जाणांक सोयरानान येवपाची गरज कित्याक बायबल सांगता कोणूच नितीवन ना न्हू आमी खंयसून देवाच्या उतराच्या आड गेलेली आसा न्हू आं तर आमकां सोयरानान येवपाची गरज विचित पुता भाशेन खंय आमी चुकता खंय आमी देवाच्या उतराच्या आड गेलेले आसा आनी खंय हे पातोक आमच्या जिवितान रिगले हे दुयेंस कशें येयलें आतां आनी एवे देवाच्या हाजीरपणान आसलें तेन्ना तांकां दुयेंस आसलें ना मागीर तेंचे ते पातका उद्देशी दुयेंस रिगले सो आमी देवाच्या उतराच्या आड कशी वयता आतां विचित पूत पातोक कशें रडटा तें पळोवया विचित पूत जाणा आसतली सगळी स्टोरी न्हू तेजी कोण नोकळो हांगा आसा दोग जाण खंय बापायक पूत आसले एकलो धाकटो विचित पूत म्हणटा ताका धाकट्या पुतान कितें केलें आपणाचे बापूय ताचो व्हडलो गिरेस आसलो आपणाचे दायज आपणाचे घेतलें वांटो दोग जाण भाव न्हू वांटो कर सांगले आनी ताच्या बापायन वांटो केलो आनी धाकटो पूत घेवन तो भायर पयशिल्ल्या गांवां गेलो जाणा न्हू पयशिल्ल्या गांवान कोण ना म्हणटकूच बरी मौज मस्ती जाय तो आपणाचें जिवीत जियेलो आनी पयशाची सगळी वाट लायली आं पयशे सगळे काबार जाले आतां लॉकडावन जाल्ले जाणा मागीर आमचे तशें थंयसर लॉकडावन जालें त्या गांवान बूक टाळ जाली आनी काम ना जाल्यार जेवण ना न्हू पयशे ना तीन सगळे काबार आतां खंयचें काम मेवलें ताका कोण सांगता खंयतलें काम मेवलें ताका बरें काम मेवलें न्हू मागीर दुखरा पोवपाचें काम मेवलें आनी तें बेस्ट काम न्हू वास बीन पूण तो मागीर सोयरानान येयलो आं इतलें जावनूय तो ताका सोयरानान येयलो आनी मागीर तो म्हणटा 17 लायन पळय शिकी सोयरानान येवन सोयरानान येवन ताणें म्हणलें ताणें म्हटलें कितले दिसवड्याचे मानाय कितले दिसोड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरान म्हाज्या बापायच्या घरान नाका पुरो जायसोर नाका पुरो जायसोर जेवून खावन आसात जेवण खावन आसा आनी हांव हांगा भुकेन मोरतां हांव भुकेन मोरता हांगा तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलो तर हांव म्हज्या बापाशी वेतलो आनी बापाक म्हणटलो आनी हांव बापाक म्हणटलो बापा हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर म्हणया आमी सगळे हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातोक केला म्हाका तुजो पूत म्हणून
आनी म्हाका फावना आनी म्हाका फावो न्हू तुज्या मानायांतलो एकलो कसो तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर म्हाका दवर कितें म्हणटा तो पातो कशें रडटा बापाच्या आड म्हणजे तेच्या तेणी कितें सांगलेलें तेच्या हाड आनी स्वर्गा हाड आपणें पातोक केला म्हणटा न्हू तो सांगता आपणाचे आमी सांगता तशी पातो तो पयलीं वखोन घेता आपणी कोणाच्या हाड पातोक केला देवाच्या हाड देवान कितें सांगलेलें तेच्या हाड आमी पातोक तशीच रडोंक जाय देवान आमकां बरोवन दवरला तशें आमी जिवोंक ना कळटा हां समजता कळना जाल्यार सांग विचारा कितें समजना आं समजता न्हू पातोक कशें रडलें पळय तेणी तुज्या हाड देवाच्या स्वर्गाच्या आनी पृथ्वीच्या आनी तुज्या स्वर्गाच्या आनी बापा तुज्या हाड हांवें पातोक केलें आमी जेजू तुज्या उतराच्या हाड हांवें पातोक केला तुवें सांगलेलें म्हाका बेबदो जावं नाका पूण हांव बेबदो जावन तुज्या उतराच्या हाड पातोक केला हां आमी अशें देवाच्या उतराच्या हाड न्हू अशें आमी रडपाची गरज आमच्या पातकां देवाच्या उतराच्या हाड म्हाका एक भाव सांगतालो आमकां एकदां टॉकाक तेच्या चेडवाचें काजार आसा डिसेंबर आनी तो हॉल बूक करूंक गेलो आनी तेणे हॉलाक सांगलें जायतीं वर्सां तें हॉल चलता ओपन एअर आनी ताका सांगलें तेणी म्हाज्या चेडवाच्या काजाराक सोरो नासचो ना तो म्हणटा इतले वर्साचे आपूण एक तरी कोण देवाच्या उतराचेर उबो रावलो आमचें जिवीत खंय पावलां अशें म्हणीत तर हां आपल्या खंयच्याच काजाराक चेडवांच्या सोरो नासचो ना आनी ह्या काजाराक पयले काजार आपणाचें सोरो ना तो हॉलकार म्हणूं लागलो इतलीं वर्सां आपणाचे हॉल कॅथलिकां बूक करता पूण कोणीच आपणाक असलो आन्सर दिवंक ना असलें हें करूंक ना आनी तूं एकलोच हां देवाच्या उतराच्या आड न्हू देव म्हणटा आमकां म्हणटा सोरो पिवन बेबदी जावं नाका आमी दुसऱ्यांक सोरो पिवन बेबदी करता म्हणटकूच कितें जालें दुसऱ्याच्या जिवितान आमी पातोक भितर हाडटा न्हू सारकें रागार जावं नाका आमी कितें शिकता पवित्र आत्मो शिकयता तेंच सांगता हांव म्हाजें हें न्हू हांवें तो टेस्टिमनी तेणी सारकी टॉकान आमकां सांगलेलें भावान आमी जेन्ना दुसऱ्यांक सोरो दिता तेन्ना कितें जाता आमी पातक करता आनी तांकांय पातकान घालता न्हू हां हां बायबल सांगता न्हू आमकां बायबल रोमन्स 6 एकी कडेन सांगता कितें जाणा सोरेकारांक सर्गीचें राज ना चोरी करता तांकां अशें हितून भितर सोरेकारूय आसा सो आमकां सर्गीचें राज नाका आं नाका आमकां आमी जाणा नरकान कितें जाता तें उरपता आमकां नरकान वचोंक जाय कोणा सो आमी देवाचें उतर कितें सांगता तें करपाक जाय न्हू सिरियसली घेवपाक जाय आमचे वस्तुकी कितेंच जायना पूण पवित्र आत्मा आमकां एक हेल्पर दिलेलो आसा न्हू आदारी दिवंक ना आमकां पवित्र आत्मा आमचो आदारी न्हू तो एक हेल्पर न्हू आमचे कडेन कितें जायना जाल्यार तो आमकां हेल्प करचो ना आमी तेजो आदार मागपाक जावो जायते वर्सां एक भाव न्हू खूब सोरो पियेतालो खूब सोरो पियेतालो असो म्हणटा तेजी बायल सांगता सोरो पिवन वखतालो ते जेवणान तकली ते जेवणान पडटाली आनी आपूण डिसायड करताले हेका सोडपाक एक दीस तेजें चेडू ताका जाल्लें ते डॉक्टरान तांकां ते मरतले 11 दीस कितें दिल्ले 11 days आनी तेंच्यांनी ताका तशेंच पोटा आयलें केरला सगळीं जाणां न्हू केरला डिवायन नगर थंय देवाचें उतर शिकयता थंय गेली वाटेक म्हणटा कांयच त्या चेडवाचें मुवमेंट ना पूण थंय पावून म्हणटा जेन्ना गेटीन भितर सरले तेन्ना ते रडपाक लागले आनी तो बापूय इतलो सोरो पियेतालो तेणी जेजूक सांगलें म्हाजे कडेन सोरो सोडपाक जायना म्हाका तुजी फक्त कृपा ग्रेस तुजी कृपा दी म्हाका हांव सोरो सोडटलो तेणी आपणाचे अस्तोके सांगूंक ना कित्याक तो जाणा
आमी जाणा न्हू आमचे वस्तुकी आमी कितें सोडूं शकना. आतां तो भावाक 25 वर्सां जाली दिसता सोरो सोडला आनी देवाचें जिवीत जियेता घरान तेंच्या. आनी तेंच्या घरान मागीर तें चेडूं हीर जालें. पातोक कशें रडटा भितर सरता आनी मागीर देंवचार कसो वयता. सिकनेस न्हू दुयेंसा वरवीं बापायन सोरो सोडूं नाका चेडूं बरें जालें. अजुनूय तें चेडूं आसा. तेकाच दिसता ती 25 वर्सां. पळयलें कशें जाता. आनी जेन्ना पातोक भितर वता तेन्ना देंवचार रिगता. देंवचारा बरोबर सिकनेसां येता, झगडी येता, वायट घरान येता. जेन्ना आमी देवाच्या उतराच्या आड कितें कोत्ता न्हू तेन्ना आमच्या जिवितान पातोक रिगता. आनी पातोक येयलें म्हणटकूच देव आमचेशी नासता. देंवचार येता, दुयेंसां येता. समजता. आमी देवाच्या उतराचे आड कशी कितें कोत्ता ती. खूब हितून देवान आमकां खूब बासावण्यो दिल्ल्यो आसा. त्या बासावण्यांक आमी थीर रावना, तेजें उतर घेवन रावना आनी आमकां दिसता तें आमी उलयता. भावात म्हणजे कितें जें कितें दिसना तें म्हणजे भावात. हें देवाचें उतर आमकां दिसना. आमी पवित्र आत्म्यान भरता ती आमकां दिसता जेन्ना आमी देवाशी येता ती. एकदां येता दिसना न्हू पवित्र आत्मा येयलो म्हणटकीर आमचें जिवीत बदलता न्हू. आमकां दिसता पवित्र आत्म्यान आमी भरले म्हणटकूच भावात आमी स्वत मानता आमचेर पवित्र आत्मा येयलो म्हणून. एकदां फील जाता, एकदां फील जायना आमी न्हू. पूण आमी स्वत मानता तो भावात. हें देवाचें उतर आमकां दिश्टी पडना. आमी पूण स्वत मानता तो भावात. हें देवाचें उतर कितें बरयलां तें आमकां दिश्टी पडना. दिसता भावात म्हणजे कितें हें देवाच्या उतराचेर आमी स्वत मानप. सगळें देवाच्या उतराचेर कितें बरोवन दवरलां तें आमकां दिश्टी पडना. पूण तें घडोवन येता जेन्ना आमी भावात दवरता तेन्ना. आतां 2 Corinthians 8:9 कितें म्हणटा पळय आमकां. आनी आमी कितें म्हणटा आमच्या जिवितान. थँक्यू जिजस. हय हय 8:9. म्हणजे आमी जेजू क्रिस्तान आमच्या सोम्यान कितल्या उदार काळजान आमचो मोग केलो ते तुमी बरी वळखता. तो गिरेस आसलो पूण आमचे मदें येताना आमचे पासत गरीब जावन आयलो. अशें त्याच्या गरीबपणा वरवीं तुम्ही देवीक देण्यानी ग्रेस जावची म्हूण आमी सगळीं देवीक देण्यानी ग्रेस जावची म्हूण ताणें अशें केलें. तांणी अशें केलें. हालेलुया. आतां आमी कितें करता हांगा देव आमच्या पासत जेजू खुर्सार कित्याक मेलो. आमचे गरीबसाण जें आसलें तो घेवन मेलो. आमी एक श्रीमंत कशें जिवीत जियोवच्या खातीर ग्रेस खायचें न्हू. आमी जेन्ना गरीब म्हणटा तेन्ना आमी देवाच्या आड पातक करिना. आमी गरीब म्हणटा न्हू आमी. आनी बायबल कितें म्हणटा आमकां जेजू आमच्या पासत गरीब जालो कित्याक आमकां श्रीमंत करच्या खातीर. आनी आमी कितें उचारता गरीब पातक जालें न्हू. मागीर कितें बरेंपण येतलें. देवचार रिगलो न्हू पातका उदेशी. मागीर कितें जालें गरीब सगळें उणेंपण. देव आमच्या पासत देवाची खोशी आमकां गिरेस करपाची. आनी आमी कितें उचारता आमी गरीब.
लास्ट संडे आमचे भयणीन टेस्टिमनी दिल्ली न्हू ते म्हणटाली ती भयण म्हणटाली आपणीन जेन्ना आपल्या घोवाच्या घरा म्हणटाली पयशे पयले सगळे अशें हें आतां विबाड करता पयशाचो वॅल्यू धरिना ते देवान दिलेली गिरेस्तकाय बरी कामांक यूज जायना ते पयलें तेणी आनी म्हटलें देवाक म्हाज्या भुरग्यांक हांव गरीबसायेन वाडयतली हें पातोक रिगलें न्हू पातोक न्हू हें देवाच्या उतराचें हाड पातोक न्हू आं उतर मानूंक ना तेणी मागीर पातोक रिगलें न्हू मागीर कितें जालें देवचार रिगलो तेच जालें म्हणटा त्या भुरग्यांक जेन्ना आपणाक डिलिव्हरी करूंक वयताना आमचे कडेन आपणा कडेन पयशे ना भुरग्यांक कितें जाय पयशे ना एक्चुली तेजो जॉब कितें टिचर तरी जावन म्हणटा तें आपूण लोनान देवाच्या उतराच्या आड पातोक केलें म्हणटकूच देवचार रिगलो मागीर देवाचें हाजीरपण ना थंय जरी देवान बरयलां हांव तुज्या पासत गरीब जालो तुका एक गिरेस्तकायेचें जिवीत जियोवच्या खातीर पूण आमी कितें उचात्ता ही देवाची खोशी आमी बरी गिरेस्तकायेन जियेल्लेली एक आवय बापायक आपल्या भुरगीं बरी कामां करून वचोन बरी वाडलेली जायी तशी देवाकूय आपली भुरगीं देवाची खोशी भुरगीं बरी गिरेस्तकायेन जियेल्लेली एक राजाची भुरगीं कशी जियेल्लेली ही देवाची खोशी ही देवाची खोशी आमच्या जिवितान कित्याक दिश्टी पडना आमी देवाच्या उतराच्या आड करता न्हू म्हणटा न्हू उचात्ता न्हू हें आमी पातोक रडपाची गरज जेजू मुखार जेजू तुवें खरें बरोवन दवरलेलें हांव श्रीमंत म्हणून हांव गिरेस्तकायेन जिवोवचो म्हणून तुजी खोशी पूण म्हाज्या उतरा उदेशी हांवें हें पातोक केलां आमकां एका उतराचो न्हू बेसुप्या उतराचो पासून आमकां हिशोब दिवचो पडटलो हांगला मॅथ्यू 12:35 सांगला आमचे बेसुद्दे उतर पासून भायर सरता न्हू तेजो हिशोब आमी देवाक दिवपाक जावो जेजू क्रिस्ताक आनी जेजू मुखार न्हू कितेंच लिपोवन उरचें ना म्हणटा आमी पळोवया पयलीं 12:35 आहा Hallelujah. बेसुप्या उतराचो हिशोब दिवंक जावो म्हाका चॅक कर गो हां 36 it is. ओके ओके 12:36. या देखून हांव तुमकां सांगता देखून हांव तुमकां सांगता मनशाच्या तोंडांतल्या भायर सरता मनशाच्या तोंडांतल्यान आमी उलोवया न्हू मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता भायर सरता त्या दोर एका बेसुप्या सापसुब्या सापसुप्या दर एका सापसुप्या उतराचो उतराचो जोडटेच्या दिसा जोडटेच्या दिसा हिशोब दिवचो पडटलो हिशोब दिवचो पडटलो आमकां जे बेश्टें उतर आमी देवाच्या उतराच्या आड जे सोत मानिना त्या उतराचो आमकां हिशोब दिवचो पडटलो जण एकल्याक देवाक दिवंक जावो सो आमी कितलीं उतरां वायट उलयता कितलीं उतरां आमी बरीं उलयता आं सगळीं उतरां आमी बरीं उलयता देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयता ते आमकां हिशोब दिवचो पडटलो म्हणटा देव आनी देवा कडेन कितें लिपलेलें ना हेब्रू 4:13 हेब्रू Hebrew 4:13. देखून देवा लिपोवन उरता देखून देवा मुखार लिपोवन उरता तसली कसलीच रोचना ना ओस ना पूण ताचे नदरेक त्याचे नोदरे मुखार सगळें विंगडे आनी उक्ते आनी ताकाच आमी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय आमी ताकाच आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय जण एकल्यान आमी कोणाचे दुसऱ्याचो हिशोब दिवंक शकता आमी वयता पूण सांगता न्हू हेणी म्हाका अशें म्हटलें पूण आमी दुसऱ्याच्या पातकाचो हिशोब दिवंक शकना जण एकल्या आमच्याच पातकाचो उचारूंक जाय आमी आं कळटा आमी देवा मुखार
सगळे विकते उक्ते आनी विंगडे आनी देवाक आमी कितेंच लिपू शकना. मनशाक आमी सांगू शकता लिपोवन, देवाक सांगू शकता? देवाक आमी सोच सांगूंक जाय आनी उचारूंक जाय. तेन्नाच आमकां पातकाचें भोगसणें मेळटा आनी खोटेपण जें जाता वायटांतलें तितूंतलो आमकां देव सोडयता. कित्याक तो मोगाळ आनी विस्वासी देव, तो बरेपणान भरलेलो देव आमकां भोगसूंक तयार आसा. तो आमी वयता तेजेशी, वयता आनी उचारता आमचें, वळखून घेता आमचें पातक. आमी खंय चुकल्या ती वळखून घेता. हां, आतां आमी ह्या म्हयन्यान न्हू जायतीं जाणां कुमसाराक वयता न्हू. आं, हे टॉपीक म्हाका 2 दीस पयलीं एक भावान फोन मारलो. तेका आयज प्रिचींग आसा. म्हाका म्हणलें भयण म्हाका मातशें कोटेशन धाड पातक म्हणजे कितें तें, तेजेर म्हाका शिकोवन दिवंक जाय पातका बद्दल. हांवें जेन्ना आतां म्हाकाय तेणी सांगलें म्हाका, आतां हे दीस कुमसाराक वयता न्हू लोक, फादरीन सांगलां हेचे पातकाचेरूच तूं शिकोवन दी. मागीर ताका शिकोवन दितना ही कोटेशनां हे म्हाकाय देव शिकोवंक लागलो की पातक म्हणजे कितें. पातक म्हणजे देवाच्या उतराच्या आड. आं, हय, देवाच्या उतराच्या आड उलयता आमी आनी करता तें पातक. आनी पातक रिगलें म्हणटकच आमी देवा सोशिली पयस वयता, देव वचना. मागीर आमच्या जिवितांत सगळे प्रॉब्लम कित्याक स्टार्ट जाता? तेकाच लागून न्हू, पातकाक लागून. तूं येवच्या पयलीं भाव आमी शिकतालीं, तुका सांगता, आमी शिकतालीं एफिजन 5:18 शिकतालीं. थंय म्हणटा सोरो पिवन बेबदी जावं नाका म्हणटा. आं, नाल्यार तुज्या जिविताची वाट तूं लायतलय, तूंच लायतलय तुज्या जिविताची वाट. हय, आपल्या जिवाची वाट. आनी आमी पवित्र आत्म्यान बोललेली जावंक जायी, म्हणजे देवाच्या उतरान बोललेली जावंक जायी. आमी सोरो पिवन न्हू, पवित्र आत्म्यान देवाच्या उतरान बोललेली जावंक जायी. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतराच्या आड वयता न्हू, पळय आतां सोरो पियालो न्हू, आमी देवाच्या उतराच्या आड गेली. कोण रिगलो? देवचार रिगलो. आनी तुज्या घराब्यानूय देवचार रिगलो. कोणाच्या उद्देशी? तुजे उद्देशी. तूं जेन्ना सोरो देवान सांगला तें करूंक ना, तेन्ना तुजे उद्देशी घरान सुद्दां देवचार रिगलो. शांती ना घरान. कित्याक? देवाच्या उतराच्या आड केलें आमी. हां, समजता? हांव हे देवाचें उतर सांगता. तो भावय तेज्या भावाची टेस्टिमनी आयकूंक ना. तो म्हणटा आपुणूय पियातालो खूब. जेन्ना देवाच्या उतराची वळख गावली, सगळें सोडून दिलें. उतरान भरलो, पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस जालो. तशें आमीय जावंक जाय. तेन्नाच आमच्या घराब्यान शांती आसतली. तूं आयकता? देवाच्या उतराचें कितें कोत्ता आमी? पातक रिगता. पातका बरोबर देवचार रिगता. शांती ना, दुयेंस पिडा, घरान किल्लोस, भुरगीं शिकना, काम ना, हें सगळें कित्याक जाता? हे देवचार रिगलो भितर. भावाक विचार. ब्रदर, सेम जायना? जेन्ना सोरो पियालो म्हणटकूच कितें जाता तें सेम न्हू? घरान मागीर शांती आसता? झगडी न्हू? आतां कितें जालें? तूं पवित्र आत्म्यान भरलेलो जालो आनी घरान शांती न्हू? झगडी तुजो आहा? मोग न्हू सगळो? आं, कळ्ळें भावा? जिवीत कशें देवा भाशेन जियेता तेन्ना कितें जाता पळय तें. हां, मी वाचला न्हू, लास्ट टायम वाचताली 1 Peter 5:8. तो आमच्या भोंवतणी सारको फिरत आसा. तो पळयता तुज्या उतरान तोंडासून उतर कितें भायर सरता तें. तेजें काम फक्त तें उतर घेवन घडोवन हाडपाचें. तेका लागून तो म्हणटा जेजू तुजे बेसुब्या उतराचो पासून तुका हिशोब दिवंक जाय. आमी तूं उचारूंक जाय तें. 1 John 1:9 म्हणटाले न्हू, आमी उचारूंक जाय आमचें पातक. वळखून घेवंक जाय. वळखून घेवन आमी उचारता न्हू, वळखून घेवंक जाय. तेन्नाच देव आमचो बक्षिता आमकां.
आनी सगळ्या खोट्यापणाची वायटांतली आमकां सुटका दिता. जेन्ना हांव उचारता म्हाजे पातोक हांव वळखोन घेता तेन्ना वळखोन घेवंक जाय. ते भयणीन वळखोन घेतले आनी आतां म्हणटा ती आपूण पळयता वर्क इन प्रोग्रेस चेंजिनेस. थंयच हांव एका रिट्रीटाक आसली फोण्या. ती बॉम्बेसून येताली. ते म्हाका सांगताले फोनाचेर अशें अशें जाता पूण आपल्या घोवाचें. हांवें ताका उलो करतना आयकलें रिट्रीटाक, डॅडी घोवाक डॅडी. हांवें म्हटलें कितें म्हणटा डॅडी म्हणटाय तूं? हय सिस्टर डॅडी म्हणटालो. तूं आनी म्हाका कित्याक सांगताय काय म्हणलें तुजो डॅडी मुगो तो, तूं चेडूं तेजें, मागीर तेंच रिलेशन जातलें. कितें रिलेशन जातलें डॅडी म्हटलो जाल्यार चेडवाचो जावचो ना? आं बायबला प्रमाणे हांव खरें कोणाचें चुकी काडूंक येवंक ना. आमी खंय चुकता पळय तें आमकां हांवूय शिकता. तुमी म्हणच्यान कितें तुमकां हांव सांगता, हांव तुमकां शिकयतना हांवूय शिकता. हांवूय म्हाका करेक्ट करता. हो पवित्र आत्मो शिकयता. सो आमी सोयरानान येवपाची गरज. जेजू ओ म्हाजो घू, हांव तुज्या उतराच्यो हाड तुवें म्हाका हो लायफ पार्टनर एक गुरुजी म्हणजे कितें तेजें कितें सांगता तें आयकपाचें. गुरुजी एक खालते तांकां रावपाचें. हांव चुकलें जेजू. त्याच वेळार तुका बक्षिता देव म्हणटा. वाचूंक ना आमी? त्याच वेळार तूं वळखून घेता तेन्नाच तें तुका बक्षिता. आनी सगळ्या त्या खोट्यापणाचें तुजे कडेन कितें ती खोटी चिंतनां आसा तितून ती तुका सोडयता तो. आमी पळयलां न्हू विचित पुताक जेन्ना तेणी सोयरानान येयलो तेन्ना तेणी वळखोन घेतलें आपणाचें पातोक. त्याच वेळार ताका बक्षिलें न्हू. देवान ताका आंगोस्तोन घातलें. तो कसो परिस्थितीन आसलो जाणा तुमी? दुकराचें काम करप म्हणजे कितें करप, कितलो लोळटलो, कितलो वास ताका पडटलो न्हू. नाल्लो कांय कळना ना तो. पूण ताका तेजो बापूय कांयच म्हणिना. ताका वेंग मारता. बायबल सांगता ताका वेंग मारता, तेजे कीस घेता. हो आमचो देव सुर्गीचो. आमी कितलीं पातकां लोळो, कितलें आमी खून करूं, कोणाचें वायट करूं, कोणाक कितें करूं, पूण आमी गरज अशें बदलोन तेजे कडेन वचपाची वळखोन घेवन. तो तुका हे त्याच वेळार बक्षिता. इतलो मोगाळ देव आमचो. हे विचित पुताच्या हितूसून तो दाखयता आपणाचें रूप देव. त्याच वेळार बक्षिता. पूण आमी सोयरानान वळखोन घेवंक जाय. कळटा? आमकां सोयरानान येवपाची गरज न्हू. हां पातोक वळखोन घेवपाची गरज न्हू. वळखोनूच घे म्हणटा आनी उचार. त्याच वेळार देव तुका बक्षिता. त्याच वेळार तुका सगळ्या खोट्या विचित पुताक सगळ्या खोट्यापणांतले त्याच वेळार देवान बक्षिलो तेज्या बापायन. तसो आमचो सुर्गीचो बापूय आमकां रावता. तो रावता आमकां. आमी भुरगीं न्हू तेजी. आमी आमचे पयस केल्या पुणून तो रावता. केन्ना परती येतली आनी ताका फक्त कितें गरज सोयरानान येवन परती येवपाची. त्याच वेळार तो आपल्या मोगान बसता. विचित पुताक जसो मोगान भरलेलो तसोच तो आमकांय भरूंक तयार आसा. पूण आमी तयार आसा तेजे कडेन वचपाक? आमी तयार आसा सोयरानान येवन तेजे कडेन वचपाक बोगसणें मागोवंक? आमी उचारूंक आमची पातकां बेसुप्या उतराची हिशोब दिवंक जाय आमकां. आनी जवण एकल्यान दिवंक जाय आपआपल्या पातकाचो. म्हाज्या पातकाचो म्हाजो घोव दिवचो ना, म्हाजी भुरगीं दिवची ना. हांवेनूच वचोन दिवंक जाय न्हू. सारकें न्हू? हां आमी गरीब म्हणपाचें सोडूंक जाय. आमी जेजू क्रिस्तावर बी श्रीमंत जाल्या. कित्याक जेजून स्पश्ट बरयलां हांव तुका लागून गरीब जाला त्या खुर्साचेर आनी तूं आजुनूय गरीब म्हणटाय. आं आमी म्हणटालीं आमी गरीब न्हू. सगळे आमचे अंकल श्रीमंत, आमीच गरीब. मागीर आमी गरीबूच उरतालीं. आमी गरीबूच मागीर आमकां लॅक जातालें. पूण जेन्ना आमकां जेजूचेर विस्वास सोडलो तेन्नाच्यान आमी म्हणपाचें सोडलें आनी आमचेर
तेंच्या भाशेनूय देवान आमकांय वयर उबळ्ळी आमच्या अंकला भाशेन. कित्याक आमी उचारपाचें सोडलें न्हू, आमी जेजूचें सोत मारलें न्हू. आमी तेच्या पयलीं उतराचें हाड वयतालीं तेन्ना देवचार येवन कामां करतालो आमच्या घराब्यान, आमच्या फॅमिलीन. प्रेज द लॉर्ड. सारकी सिरियस खंय दिसता सगळीं. कितें जालें? आमचो देव मोगाल, काय भिवपाची गरज ना. तो म्हणटा फक्त तूं सोयऱ्यान येना, मन बदल आनी यो. चुकलाय तूं? काय नचो म्हणटा, यो हांव रावलां म्हज्या गोपान घेवंक तुका. इतलो मोगाल देव, आमकां भिवपाची गरजूच ना. आमी पूण वचपाची गरज देवाशी. बसोन रावल न्हू, बसोंक आतां बसून आमी देव आमचे बरोबर आसा. आमी देवाक सांगूं येता आतां बसून, जेजू हांव हांगा चुकलां, म्हाका बक्षी. त्याच वेळार बक्षणें. परत परत मागपाची गरज ना. विचित पुतान परत परत मागलां ना, एकदांच उचार. कित्याक तो म्हणटा आपूण मोगाल न्हू आनी बरो. हालेलुया. थँक यू जीजस, थँक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीजस. आतां आमी पळोवया एफिशियन 4:26 and 27 कितें सांगता आमकां. एफिशियन चिट. प्रेज गॉड. राग तुमकां येतलोच, राग तुमकां येतलोच, तरी रागाक लागून पूण रागाक लागून पातक करी नाकात. पातक करूं नाका. वेळ पावसर वेळ पाळासर राग धरून रावू नाकात. राग धरून रावू नाका. ना तर ना तर तुमच्या काळजान तुमच्या काळजान देंवचाराक रीग दिशात. देवचाराक रीग दिवच्याक. हालेलुया. आमकां कितें सांगता? राग येवचो ना म्हणटा. आमकां राग येतलोच, सगळ्यांक राग येतलोच म्हणटा बायबल सांगता. पूण राग गान पातक करूं नाका, तोंड उगडूं नाका. राग येतलोच, रागान तोंड उगडूं नाका. कळटा? आनी राग कितलो वगत दवर? वेळ सरासर. एका बायबलान म्हणटा सूर्य दोळणीर पडसर तुजो राग धरून रावूं नाका. नाजाल्यार सोयतान आमच्या काळजान रिगतलो रागा वरवीं. आनी मागीर आमच्या रागा वरवीं कितें जालें जाल्यार राग येयलो आमी झगडीं झुगडां करता. कितलीं वर्सां जालीं लोक उलयनासतना रावता. आयकलां तुमी? आमच्या भावाचीच हांव टेस्टिमनी आयकताली. तो म्हणटालो कितें, म्हाजी हाडां सुद्दां बक्षीचें ना. सांगतलो तुमकां तो सिस्टर न्हू, हाडां सुद्दां बक्षीचें ना म्हणनासलो भाव. एक टेस्टिमनी सांगतालो तो काळंगूट आमकां. पळय कितलो तेंप तो रावलो आनी देव कितें सांगता? सूर्य धायणीन पडसर दीस मावासो तुमी ते पातक घेवन तुमी राग घेवन तुमी रावूं नाका. आनी आमी कितलीं वर्सां रावता. रावना? आं देवाच्या उतराची हाड करता न्हू आमी. देव आमकां सांगता राग घेवन रावूं नाका आनी आमी राग घेवन रावता. बक्षणें मागला ते तुज्या उतराची हाड घेवन आमी राग केला. हां ना न्हू. आतां आमकां देव सांगता हांवूय बीन राग घेवन रावता. चुकोवन केन्नाय जाता. पूण देव आतां उलयता तो राग तूं घेवन रावूं नाका दीस दायणीर पडसर. कळटा? दुयेंसां रागा वचून येता न्हू. हां राग येता आमकां दुसऱ्या मनशाचो. राग कोणाचो येता? म्हाजो येता कोणा? हां दुसऱ्याचो राग येता न्हू. आनी आमी दुसऱ्याक बोगसिल्यार आमचो राग वयतलो न्हू. राग कहो वयतलो? दुसऱ्याक बोगसुच्याक. आमी म्हणटा काय सदांच
आमचे बाबा आमी म्हणटा कोण्यांनी घालता सोरानान येता आमी म्हणटा तेवस म्हणटा आमी म्हणिना सदांच सदांच न्हू 3-4 दीस कोत्ता म्हणटा हांवूय म्हणटाली पूण आमी कोण्यांनी करता हांव चुकल्यांक भोगशिता तशी म्हाजी पातकां भोगशिता त्यो चुकलेल्यांक जर भोगशिना हांव जाल्यार म्हाजो राग हो रिगोवन भितर आसतलो तो भास वचोना राग वचोंक जाय जाल्यार हांवें कितें करचें पडलें दुसऱ्याक भोगसूचो पडलो दुसऱ्या बद्दल बरें चिंतचें पडलें राग भोगसणे त्यो दिवंक जाय तुका एकूच वे आसा हांव दुसऱ्या बद्दल बरें चिंतूंक जाय तेन्नाच तुका भोगसणे दिवपाक सोंपें जातलें इतलें इजी न्हू भोगसणे दिवंक आनी चड तर खूब वर्सां रावल्या जाल्यार ताका लागून देव म्हणटा वेसरा तर तुजो राग कायजान दवरूं नाका म्हणटा न्हू वे घालूं नाका वच आनी रोखडेंच भोगसणे माग तेन्ना तुज्या मनान शांती जाता आतां आमकां इतले मागण्यांनी न्हू मातशें तर पासून कोणाक कितें म्हटलें न्हू तुका न्हू भितरल्या भितर कितें जाता तूं जप तप तेजे कडेन वचना आनी भोगसणे मागना सॉरी म्हणिना तप तो तुका कितें जाता न्हिदोंक पासून जायना तुमकां उचावळ जायना झेम पडना आंगांक खाज येता कित्याक आमी राग घेवन बसला तो देवचाराचें आयकता तुका पळय खाज येयली तुका पळय गो तकली फोडटा तुजी तुका पळय गो झेम हाडीन येयना परत परत तो रिफ्लेक्स करता सगळें कितें म्हटलेलें आनी तेजें काम कितें चडश्यो न्हू तुका ओल्ड फायली न्हू ओल्ड फायली पयलीं तुका कितें म्हटलेलें तें परत परत सांगपाचें तुमकां जायना म्हाकाच जाता दिसता तें पयलींच्यो खबऱ्यो सांगतलो मातशें कोणें तुका तें पयलीं तशें म्हणटालें जाणा पयलीं तेणी तुका अशें केलां मागीर आनीक राग येयना ताका लागून त्याच वेळार तूं भोगसणे मागात ताका सांगूंक जाय रे नाका पयलींच्यो तर फायली आमी घेवन देवान आमकां कितें बरें केलां तें आमकां दिश्टी पडचें ना आयसाया 43:18-19 इजायस कितें सांगता आमकां पळोवया आमी सगळीं वाचया आमकां कळटलें आमी जेन्ना उचारता तेन्ना आनी देवचाराचें काम कितें पयलींचेच उडास करतलो देव म्हणटलो हांव विसरलो म्हाका खबरूच ना तूं पयलीं इतलें केलां आदल्या घोडिताचो आनी उडास करूं नाकात कितें म्हणटा आदल्या घोडिताचो उडास करूय नाका पुर्वेल्या काळाचो घोडण्यो मनांत हाडूं नाकात घोडण्यो मनान हाडूं नाका पळयात एक नवें कर्तूत हांव करूंक वेतां एक नवें कर्तूप हांव करूंक वेता तें घडोवन येता दिसना तुमकां दिसना काय म्हणटा देव पळय होय अरण्यात हांव एक रस्तो करतां रस्तो तयार केला अरण्यान पाड जमणीचो पाड जमनी पाड न्हू पडोंग न्हू पाड जमणीसून आपण नदी वावसे कोत्ता म्हणटा आमकां उदक हांवें विचून काडलेली पोरजेक हांवें वेचून काडलेले वयचेक पुरो अरण्यासून देव कितें सांगता आमकां आपणीन तुमकां बरें करून दवरलां आमकां दिश्टी कित्याक पडना म्हणटा आमी आदल्यो घोडण्यांक घोट धरून आसा पुर्वच्या काळाक आमी घोट धरून आसा आमकां बरें दिसतलें
देवान आमकां रस्तो केला अरण्यान, एका रानान, डेजर्टानसून वाट नासली थंयसून तूं वाट तयार केल्या. पाड जमनीसून उदकाच्यो झरी व्हांवता. आमकां हे दिश्टी कित्याक पडना? आमी आदीं कोणी कितें म्हटलां, पयलीं पुर्वजाच्या काळांचे जाणट्यांनी कितें म्हटलां, सासूमायन कितें म्हटलां, हे सगळे गोट धरून बसलेलीं आसा. ताका लागून आमकां हे आमच्या प्रॉब्लमान, आमच्या दुयेंसान सून वाट तयार जाल्या देवान केल्या ती दिश्टी पडना. कित्याक आमी आदल्यो गोडण्यो सगळ्यो गोट धरून बसल्या. पाड जमनीसून उदक व्हांवता, आमकां दिश्टी पडना. उदक ना. कित्याक उदक ना आमकां? देव म्हणटा फुडें आपण बरें करून दवरला तुमच्या बसत. आमचे बसत न्हू, आमी उलोवंक जाये. एकदां न्हू आमच्या घरा कडेन उदीकूच येनासलें न्हंवाचें. आतां म्हाका घरा वचोंक जाय, उदक ना म्हूण सांगता ही. हांव वाटेक सगळे जेजू आर्गा तुका जेजू, म्हाजे दोनी तांकयो भरोन वतल्या, भरपूर नळ येयला. आतां सकाळीं येवंक ना म्हूण सांगला, पूण सांजचो येवपाची गॅरंटी ना. पूण हांव देवाक आर्गां दीच केली वाटेक. घरा हांव गेलें आनी मातशी आड पडली दनपारची खंय पावल्या म्हणून. आनी म्हण लागलो चारांक कशें, आगो नळ येयलो, नळ येयलो, नळ येयलो चारांक. कित्याक आमकां अशें जाता? आमी उलयना, आमकां कितें जाय पयलीं नळ येवंक ना आदले दिसा, त्योच खबरी परत करता. देव म्हणटा आदल्यो म्हणजे कालच्यो वचून खबरी तुमी करूं नाका, फुडें पळया म्हणटा. आं आं प्रेज गॉड. आमी कितें आमी चुकता, आमकां जाय तेच करता. आदल्यो गोडण्यो धरून नाका. आमी वयताना कोणाक जाणा, तिणें म्हाका आदीं अशेंच केल्लें, आदीं असोच म्हाका मारतालो. हां, आमचीं उतरां कितें? आदल्योच खबरी आतांय सांगता. आदीं करतालो न्हू, आतां आपणाक करिना. जेच्या नांवान तो पण बरो करता. आमच्यो चडश्यो आदल्यो खबऱ्यांचेर जिवीत थारला ना. आदीं कितें जालां तेजेरूच आमी उलयता, आनी मागीर बरें पळय देवान कितें करून दवरलां तें आमकां दिश्टी पडना. कळटा? सो आमी राग कितें करूंक जायो? रोखडोच भोगसूंक जाय. आमी राग येतलोच सांगता. दर एक दिसा आमचें नवें जिवीत इश्टार जाता जेजू वांगडा. आदलें सगळें विसरोंक जाय. खूब जाणां येतलीं, म्हाकाय सांगता, जाणा आतां हे येतलीं, तुका न्हू बी कितें कितें म्हणटालीं. केन्ना म्हणटालीं? जालें 5-6 दीस. आदल्यो घडण्यो न्हू. हां, ताका एक हांवें सांगलें, तेन्ना म्हणटालें मुगो, तें जालें. आतां आमी नवीं मनशां. आतां दर एक दिसा आमी नवें चिंतूंक जाय. नवें तें तुका कितें कितें सांगतलें, तुका तें परत म्हणटलें. आं, म्हणटलें मुगो. हां, कांय ना. कित्याक त्यो आदल्यो खबरी. पूण जेन्ना तो मनीस मेवले, कांय म्हणूंक ना. जर हांवें तेज्या वांगडा म्हटलेलें, आं हय हय हय, तें म्हाका अशें म्हणटालें, आनी हें केल्यार चड व्हडलें झगडीं जातलीं आसलीं न्हू ते आदल्या खबऱ्यांचे घेवन. आमची झगडीं कित्याक जाता? आदल्योच खबरी घेवन. जायना? ताका लागून देव म्हणटा आदल्या घडण्याचेर चड लक्ष दिवंक जायना. आमी देवान आमकां बरें बरें दवरलां तें दिश्टी पडना, कित्याक आमी आदलेंच घेवन बसलेलीं आसा. देवान बरो रस्तो करून दवरला. म्हाज्या जिवितान न्हू जायतीं वर्सां हांव न्हू एकाकूच गोट धरून बसलेली आनी देवाक सांगताली म्हाका हेंच जाय, हेंच बरें. म्हाका पळय बरें दिसता तें थोड्याच तेंपाचें. देव पळयता फुडलें, आनी आमी कितें पळयता? आतांच बरें, म्हाका हेंच. देवान म्हाका कितल्या वर्सांनी तूं म्हाका तें सोडटाय, मुठीन दवरला तें मूठ सोडटाय. तुका पळय आपूण बरें करून दवरला तें पळय. हें तुका त्रास ना, सगळ्यांचे किण्ण्यो ना. तुका जाय न्हू जेजू हांवें सोडलेलें, चल सोडून दिलें. रोखडेंच नवें आनी बेश्ट येयलें. ताका लागून आमी जर कितें गोट धरून रावल्या जाल्यार देव आमकां बरें दिवंक सोदता. तूं सोडिना तितलें, सोडून दी.
आनी पळय तुका देव बरें करून दवरला पळय तें तुज्या जिवितान दिश्टी पडटलें. हें म्हाज्या जिवितांतलें हांव सांगता तुमकां. एक ल्हान भुरगें आसलें, पयलो बड्डे जालो. बापायन तेका लायक आसलो डायमंडाचो हार. बापायन तेका फोटकिरो हार हाडून दिलो. पूण ल्हान भुरगें न्हू, खूब मोग करूंक लागलें. बापूय तेका एवरी इयर्स बड्डेक म्हणटा दितो हार. दुसरो बड्डे जालो, तिसरो बड्डे जालो, कशें दिना. देवा बापायक म्हणटा ते म्हाका होच हार जावो. जेन्ना 10व्या बड्डे दिसा ते चेडवान तो हार काडून बापायक दिलो मागता म्हणून. कितें म्हणूंक लागलें, बापूय सदांच मागता न्हू, एक वाजोवन करून काडून दिलो. ताका कितें दिलो बापायन मागीर, ओरिजिनल डायमंडाचो हार दिलो. तसोच देवूय आमच्या जिवितान अशेंच बरें करूंक ओरिजिनल करूंक रावता. पूण आमी ते चेडवा भाशेन तो फोटकिऱ्याच हाराक घेवन गोट भरून रावल्या. आं कितें कोत्ता आमीच सोयरानान येवंक जाय न्हू, आमकांच कळोंक जाय. मागीर ते चेडवा म्हटलें इतलीं वर्सां आपूण फुकट हो हार घेवन रावलो फोटकिरो. आमी तशींच कोत्ता आमच्या जिवितान न्हू. आमी कितें नाका तेका घोट धरून रावता. देवाक जाय बरेंपण दिवपाक, पूण आमी करिना न्हू. आतां आमी पळोवया मॅथ्यू 19:4-5. आमी देवाच्या आड कशी वयता, कशें आमच्या जिवितान आमच्या उतरा उदेशी. देवान आमकां एक हजारी जिविताचें हजारी जिवीत देवान घडोवन हाडलेलें. तेच्या उतरा वयर आमी कशीं उलयता आनी आमच्या जिवितान कितें घडटा आनी आमी बोगसोणें मागता काय तें हांव तुज्या उतराच्या हाड गेल्या म्हणून. Hallelujah. 19:4-5. 4. या 4-5. ताणें असो जबाब दिलो. ताणें जेजून असो जबाब दिलो, तर ओरुंबाक रोसनारान तांकां दादलो आनी बायल केली. दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हळें, आनी तेणें म्हटलें, हे पासत मनीस आपल्या आवय बापायक सांडटलो, आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो, आनी आपले पोटिनीक एकवटतलो, आनी दोगांय ती एक जातली. आनी दोगांय ती एक जातली. अशें तुमी वाचूंक ना? अशें तुमी वाचूंक ना? देवान जोडला तें म्हणटोच ती आनीक दोगां न्हय, आनी ती दोगां न्हू पूण एक. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. मनशान दोशी करूं नये. हालेलुया. कितें म्हणटा देव? अरंड्यासून आदल्या टेस्टिमेंटान देवान दादलेक आनी बायलेकूच रोचलेले. आनी तो म्हणटा एक मनीस आपल्या आवय बापायक सांगतलो व्हडलो जातकू मागीर लग्न जालो म्हणटकू बायलेच जाता, दोगां ती एक जातली. आनी देवान जोडलां तें मनशान तोडूंक जायना. एक्चुली तें घोवान आनी बायल्यान पासून तोडूंक जायना. देवान जोडलां. हॅडवोकेट पासून तोडूं शकना देवाच्या उतरा प्रमाणे. पूण आमी देवाच्या उतराच्या आड पातक करता, मागीर बरें जायना तें घराब्यांनी. श्राप जाता एकदां कंटिन्यू जाता घराब्यान. ताका लागून आमी देवाच्या उतराच्या आड कितें करूंक जायना. आमी उचारूंक सुद्दां ना. आदीं मनशां कितलीं भियातालीं, आदलीं जाणटीं मनशां केन्ना तोंडान उचारतालीं. लग्न म्हणपाचें केन्ना तरी म्हणटालीं. कितले घोव मारले बसून जाल्यार तोंडार येतालें उतर. आदीं डायवर्स जायनासले, जाताले कित्याक? ती उचारिनासली, देवाच्या उतराच्या आड वचनासली न्हू. आतां सगळीं जाणां मातशें कितें जालें जाल्यार हांव चल्ली, तुजें तूं पळय. बासणी पासून दिता न्हू सुकान दुकान, काय दूख येतो का आपूण तुका सोडटली. आमी विसरता बासवणी पासून न्हू.
दूख येयलें म्हणटकूच आमी सोदता तूं म्हाजो घोव न्हू आं सुखानूच घोव आमचो हां सो आमी देव म्हणटा देवान जोडलां तें मनशान तोडूंक जायना आमी कितलीं जाणां मनशां फुडें सरता न्हू म्हाज्या लायफान खूब असल्यो केसीस आसा डायवोर्साच्यो हांव जेन्ना देवाच्या उतरान निकती रेगुलरली मातशें मातशें हांव म्हाका 2 वर्सां बीन जातलीं तेन्ना एके भयणीक ना सुबेज वर्सां आसतली एके भयणीक न्हू ती एका चर्चीन वयताली आनी तिजो घोव तिका निमितूच आसलें पयलीं पूण चर्चीन वयच्या पयलीं म्हणटा ती आपणाक मारतालोच जेजूचें करच्या पयलीं मारतालोच घोव आपणाक पूण ताका आनीक निमित गावलें आनी तो रस्त्याचेर बीन तिका मारतालो म्हणून आतां ही देवाच्या उतरान आसलेली न्हू चर्चीन वयता म्हणटकूच तेंच्यान ताका डायवोर्साच्या एडवोकेटाच्या केसीक घातली आनी हांव निकती तेंच्या चर्चीन भितर हांव वचनासलें पूण सडनली हांव गेली हांवें पयलें ताका मारतालें ताका खरें आनी तें म्हाका म्हणूंक लागलें आपणीन डायवोर्साक केस घातली तेंच्यांनी आपणाची डायवोर्साक केस घातली म्हणलें डायवोर्साक हय म्हणूंक लागलें हांव म्हटलें कांय नको म्हटल्यार हांव एक उतर जाणा आसली मिलाकी चॅप्टर 2:16 आय हेट डायवोर्स म्हणटा तो लग्न मोडण्याचेर हांव दिवस कोत्ता ताका हांवें एकूच उतर सांगलें हांव नको बाये तुमचें कितें तें पूण देवाचें उतर अशें सांगता हांव सारको दिवस कोत्ता आय हेट डायवोर्स देव सांगता आनी तो जर हेट करता तो दोस करता जाल्यार आमी ताका कशें स्टेप घेवं येता पूण ते भयणीन आयकलें आं तेंच्या आड गेले ते ती म्हणूंक लागली ना तुका मारता तो तुका प्रोटेक्शन जाय देवा शिवाय आमकां कोण प्रोटेक्शन दिवं शकता मनीस खंयचे तरी दिवं शकता हां सांगलें ना आमकां देव प्रोटेक्शन दिता आमी देवाचेर पातयेवंक जाय तेजे एंजल आमच्या भितर कितले आसा ते कित्याक आसा आमकां सव करूंक दिला न्हू आमकां आदार दिवंक दिला न्हू हिब्रू 1:14 बरयता ते आमकां एक देवदूत आनी देवान आमकां दूत ते एक सव एक आदार तारण हाडूंक दिलेलें आसा आमकां सो ते कित्याक आमकां मनशाचें प्रोटेक्शन जाय काय देवाचें प्रोटेक्शन जाय पयलीं ताका सांगलें पळय देवाचें तर प्रोटेक्शन आसा तुका जाल्यार कांय भंय ना हे तूं देवाच्या उतराच्या आड वयतली आनी देवचार आनीक दुस्पट घालतलो घराब्याची तुजी भुरगीं खंय आनी तूं खंय जातलें तेंच्यान ती कितें कितें सांगताली पूण तेणी एडवोकेटाक सांगलें आपूण आनीक डायवोर्साक केस घालिना आसूं न्ही देव आसा म्हाज्या बरोबर तो झगडटलो देव झगडटा न्हू आमचे बसूत देवान प्रॉमीस करूंक ना तुमी शांत रावा हां आपूण तुमच्या बसत झगडटलो तुमचें झूज हे एक्चुली झूज आमचें न्हू देवाचें देव झगडटलो आमी पळय जेन्ना झगडटा तेन्ना सगळी कचरोपण जाता तेन्ना देव झगडटा सगळी शांती भितर सरता आतां पळय हे भयणीन काडलें फायल आनी आवयगेर रावलें म्हणून ओगी रावोंक ना 3 वरांचे काकुतीचो तेवस कोत्ताले आनी ही स्क्रिप्चर घेताले ते दोगांयचे घोवाचें आनी बायलेचें नांव घेवन म्हणटाले ते देवान दवरलां तें मनशान तोडूंक जायना आपणाचें नांव घोवाचें नांव घेवन तें ही स्क्रिप्चर एका होणाचेर म्हणटाले सद्दां आनी तेणी कांयच करूंक ना घोवागेर वचोन आपणाक सॉरी मागूंक ना कांयच ना फक्त इतली मागणी करताले आनी देवाक आर्गां दिताले देवान जोडलां तें मनशान कोणाच्यानच तोडूंक जायना थोड्या दिसांनी महिला मंडळाक घोवान केस घातली ह्युमन रायट्स पूण तेजी घेतली आनी ताका लेटर येयलें यो म्हणून म्हाका सांगपाक हांवें म्हटलें वच देव बरोबर आसा आमकां भंय आसा तूं चल तो कांयच करचें ना तुजो कांयच करूं शकना कित्याक तुवें देवाच्या उतराचे आड वचोंक ना म्हणजे तुका देवाचें हाजीरपण आसा जेन्ना आमी देवाच्या उतराच्या आड वचना तेन्ना आमच्या बरोबर देव आसा देवाचें हाजीरपण आसा तेन्ना देवाच्या आड वयता तेन्ना देवचार आसा आनी देवचाराची सगळीं कामां जाणा तो फटकिरो आनी सगळ्यांक फटींगपणान तो भरतलो आनी सगळें झगडी झुजा
पूण ते गेले तेच्या वांगडा हांव गेल्लें गेल्यार हांवें सगळीं नांवां पयल्यार सगळीं नांवां हिंदू सगळीं नांवां तेंची सनेम वचून कळटा न्हू कोण ती सगळीं ती हांवें म्हटलें पळय नांवां पळय आनी जेजूचें प्रवचन तूं करपाची गरज ना आमी जाणा जेजूचें उतर पूण करपाची ते सुवातेर गरज ना तुजी घोवायकी सांग तूं फक्त सांग जेजू कडेन कित्याक गेलाय इतलेंच सांग फुडलें देव काम करतलो आनी हांव भायर बसून हांव वचोंक ना भितर म्हणजे तेंचे भितर आमी वचपाचें ना न्हू हांव भायर बसली आनी जिबेचें तेणें उलयली लागली तेंच्यांनी ताका विचारलें तेणी सांगलें हांव जाणात तो सांगतलो म्हणून जेजूचें करता म्हणून ते म्हणाले जेजूचें करताय तूं आमचें हें आसता न्हू हें म्हटलें मागीर तेणी सांगलें गोवायकी सांगलें आपूण जेजू कडेन कित्याक गेले ताका आदीं पर्यंत त्रास आसले ताका एकदां जेवण सुद्दां मेळनासलें एकदां म्हणटा आपूण दंपारच्या एका काजीक साडी बांदलेली जीव दिवपाक कोण तरी येयलो आनी वाचयलो मागीर म्हणटा एक दीस अशें जालें भुरग्यांक घेवन म्हणटा आपूण एका बिचाचेर गेली जीव दितले म्हणून पयशे आसले तितले खाल्ले भुरग्यांक आनी ते शॉपकारां तेजे नदरूच आसली तेजेर ही कित्याक येयल्या बाय सांज जाली ती जाता परत शॉपकारां तूं कित्याक येयल्या गे हांगा ना म्हाजो घोव म्हाका व्हरपाक येवपाचो म्हणजे ती आतां काळोख जालो म्हणटकूच भुरग्यांक घेतले आनी दर्यान जीव दितली म्हणून अशी ती गेल्ली आनी मागीर कोणी तेंच्यांनीच ताका शॉपार दवरली आनी दुसरे दीस व्हरोन ताका सोयऱ्यांगेर पायली आनी मागीर ते येयले परत तेणी ती स्टोरी ताका सांगली तिंकां ती सारकी आनी आपणाक म्हणलें जेजूचें करून मनान शांती जीव दिवपाचें बीन म्हाका आपणाक हें जायना आपूण कामाक वयता आनी आपल्या भुरग्यांक हें करता आनी आपणाक जेजूचें करून बरें दिसलां दुयेंस बीन आसलें तें बरें जालां मातशें म्हणून आपूण जेजूचें करता म्हणून सांगलें सो तेंच्यांनी म्हटलें कितें वायट जालें कितें केलां तेणी तिंकां बरें दिसता म्हूण ते वयता तितून कांय वायट ना तीच म्हणूंक लागली पयलीं तेंच्यांनी सांगलें खूब हें सांगलें मागीर जेन्ना टॅस्टिमनी सांगली न्हू जेन्ना घोवायकी सांगली तेन्ना तेंचें मन बदललें तिणी कितें वायट केलां काय म्हण विचारलें तो लिफ्ट घेवन येता ते लिफ्ट घेवन वयता ती म्हणून लागले आमी बायलां आमी कामाक येता आमकां लेट जाता म्हणून म्हळ्यार कोणाची लिफ्ट घेवन येवची पडटा तेजेर तूं उलोवं नाका म्हूण लागली मागीर तो म्हणून लागलो बरें तर आतां कितें करूं तिका व्हरता काय तूं कितें करता सांग म्हूण लागलो तो आपूण व्हरता पळय जेन्ना आमी देवाच्या उतराचें सारकें घेवन उतर झगडटा न्हू तेन्ना देवाचें एंजल देव आमच्या सांगाताक झगडटा परती गेली तो मारतालो घोव न्हू आयजाय 54:17 ताका दिलें वयताना तूं हे हत्यार हे देवाचें उतर घे आनी भितर सर घरान कसलेंच हत्यार ना तुका जिवेशी मारूंक नो वेपन शॅल प्रॉस्पर एगेन्स्ट यू खरेंच तेणी म्हाका दिसता आतां ताका 15-20 वर्सां तरी जातली एकठांय आसा पयलीं त्रास जाले सासूमाय वचना फुडें चोरयो बीन घालताले आनी बरें जालें चोरी घाल्यार देव प्रूफ्ड आसा कितें तरी तुका बरेंपण येता फुडें आतां सगळें कितें जालें गोवान सगळे आसा तितले बायलेच्या नांवार करून उडयले आसा अशी ताका लागून आमी देवाचें उतर घेवन झगडोंक जाय देवाच्या उतरा आड वचोंक जायना देवान जोडलां तें मनशान तोडूंक जायना आमी सगळीं स्टेपां घेता एडवोकेट आसा म्हणटकूच वयता इवन आमच्या एका प्रेयराक सांगूंक जायना तें देवाच्या उतरान आसलेलें तेणी डायवर्साक फायल घेतल्या फाटीं घे म्हटल्यार ना आपणाक फुडलें म्हणटा फुडलें कोणी पयलां देवाच्या उतराचे आड गो म्हटल्यार ना आपणाक प्रोटेक्शन कसलें प्रोटेक्शन जाय तुका भुरग्यांक देव येतो व्हडलो आसा आमच्या पासत खुर्सार मेला खूब जाण म्हणटा खुर्सार मेला म्हणटकूच म्हणटा तुमकां तो आपणाकूच सालवार दवरलो तो खुर्सार मेलो म्हणून आमकां जिवीत मेवलें मनशाक ना लोक म्हणटा ताका आपणाकूच सालवार करूंक जायना जाल्यार थोडीं म्हणटा देवाच्या उतरां वचून ना तो मेलो म्हणून आमकां जिवीत मेवला मनशाक ताका सालवार करूंक जायना ताका सगळें जातालें तेणें मेलेल्यांतलें बसून जिवन केलां राजराजाक 4 दिसांनी बसून ताका जायनासलें आपणाक सालवार करूंक पूण ताका जाय आसलें आमकां जिवीत दिवपाचें मनशाक जिवीत आपणा वचून अजुनी कोर्टान झगडटा कित्याक
देवाच्या उतराच्या आड. जरी ते देवाच्या उतराचे पासून तिचे 6 म्हयन्यांनी पासून केस तिची 1 वर्स पासून जावंक रोकडीच घरा गेला ते. हांव ताका सांगता आयकना. देवाच्या उतराच्या आड हे पातोक देवचार रिकता आनी आमकां लागून भुरग्यांचे भुरगीं आतां सफर जाता न्हू. भुरगीं एके कडेन आवय एके कडेन बापूय एके कडेन. केन्ना हें जाता जेन्ना आमी देवाच्या उतराचे हे पातोक आमच्या जिवितान आमच्या घोराब्यान रिकता तेन्ना आमी देवाच्या उतराच्या आड वयता पळय तेन्ना. आनी आमी उच्चारता न्हू आनी देवचार रावता न्हू तेकाच रावता देवचार. तूं उच्चारताय कितें काय म्हणून तेकाच धरून रावता आनी तेच तुज्या जिवितान घडोवन हाडपाक तेजें काम. तो एक चोर. देव तेका बायबल तेका जेजू म्हणटा तेका एक चोर. जॉन 10:10 चोर येता तुका चोरूंक इबाडूंक आनी तुका जिवेशी मारूंक. हो चोर देवचार एक चोर. तो कित्याक येता आमकां चोरूंक येता आमची सगळी शांती इबाड करूंक देवाचें उतर चोरपाक आनी आमकां जिवेशी मारपाक. पूण जेजू म्हणटा आपूण येयला तुमकां जिवीत दिवंक. तें जिवीत सुबामपणाचें जिवीत. तुज्या जिवितान कितेंच उणें नासलेलें जिवीत दिवपाक जेजू येयला. आमी कोणाचें आयकता चोराचें आयकता. चोर सगळो फोटींग. जॉन 8:44 म्हणटा तो फोटिंगाचो बापूय तेजे कडेन कांय सोंसना आनी आमी तेजें आयकता. चोर. आमी चोराक आमच्या घरान कितलो तेंप रावंक दिता. यो रे च्या घे रे. तो बरो रावतलो न्हू. आमकां जेन्ना कळटा तो चोर म्हणून आमी कितें करता दाणे शेजाऱ्यां पुलिसांक हां. पूण आमच्या जिवितान हो चोर रिकता तेका आमी कितें करता तेजी आमी चाव पुजा करता न्हू भितर. हय तो न्हू सोऱ्या उदेशी पासून चोर आमच्या भितर रिकता आनी तेका आमी बरो मोगान पियादा मोगान तेका बरो हां. तो चोराक घेवन आमी भोंवता आनी आमकां हो चोर दिसता जाल्यार आमी तेका चोराक कितलो हें करता. तेका मात घरान रावंक दिवची ना दितली. आनी हो चोर आमच्या जिवितान रागान भितर सरता सोऱ्याच्या भितर सरता. तेका आमी कितली पुसता. दुयेंसां घेवन येता. कोणा कडसून दुयेंसां येता तेका दुयेंसाक आमी बरी पुसना. टायम टू टायम टॅबलेट घेवपाक जाय आं. नाजाल्यार म्हणचे आमी हांवें सांगलें नाका म्हणून घेवपाक जाय टॅबलेट आं. जेजूचें रगत आनी मांस म्हणून घेवपाक जाय. पूण आमी खूब पुसता न्हू दुयेंसाक. तो चोर दुयेंस ते चोरा कडसून येता न्हू. आं दुयेंस कोणा कडसून येता देवा कडसून. हां देवा कडसून येना. सो आमकां जाणा जावंक जाय हे देवाच्या उतराच्या आड आमी कोत्ता तेन्ना कितें आमच्या जिवितान जाता. चोर येता नागोवन चोरूंक नागोवन उरोवंक जिवेशी मारूंक आमकां. पूण आमी काल चोरानान आमी येयना. हें अशें कित्याक जाता आमच्या जिवितान हां. काल आमच्या घरान मिटींग आसली. थंय भाव एकलो सांगतालो आमी शेजारां कडेन उलयना. आमी सगळें करता शेजारां कडेन उलयना. हेजे कडेन उलयना तेजे कडेन उलयना. आमकां देव कितें सांगता कमांडमेंट कितें दिला देवान आमकां एकामेकांचो मोग कर म्हणून न्हू. आमी मोग करता देवाच्या उतराच्या आड गेले न्हू आमी. हय मोग करिना न्हू आमी. देवान सांगला मोग कर म्हणून आनी आमी मोग करिना. देवाच्या उतराच्या आड गेले न्हू. आं पातोक रिगले न्हू. पातोक मागीर बरें शेजारां मदें आनी आमच्या मदें मागीर आनीक झगडी. कित्याक आमकां देव सांगता एकामेकाचो मोग करात. आमी ते देवाच्या उतराच्या आड वयता. हे पासून आमी पातोक रडोंक जेजू खरेंच तुवें सांगलाय म्हाका सोयरानान येवंक जाय. आमी खरेंच हे भयणीचो हांवें भावाचो मोग करूंक ना. खरेंच हें पातोक रडोंक जाय उचारूंक जाय. तेन्नाच देव आमचो बक्षिता मोगाळ देव आमचो.
कळटा कशें आमच्या जिवितांत पातोक रिगता आनी आमचें जिवीत कशें जाता तें देव म्हणटा सुपुल्ल्या भुरग्यांक जेजू कितें म्हणटा आपणेशी भितर घेवन या न्हू आमी सुपुल्ल्या भुरग्यांक खंय घेवन वयता जेजूशी हाडटा सगळ्या कामांक आमी भुरग्यांक फोर्स करता पूण जेजूचे येवपाक आमी फोर्स करिना भुरग्यांक हें देवाचें उतरूच आमच्या भुरग्यांक फुडें स्वतंत्र करतले जेजू म्हणटा न्हू मॅथ्यूवान म्हाका तें स्क्रिप्चर खबर ना पूण भुरग्यांक मोजेशी हाडात म्हणटा तशीच तांकां आवाज करता म्हणून धांवडटाले जेजू म्हणटा त्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक मोजेशी हाडात आमी कोणाशी वता भुरग्यांक स्कुलान सगळें पार्टिशन घे म्हणटा कार्निवलाक मागीर भुरगीं खंय येतलीं ब्रदर म्हणटा पूण एक भुरग्या आसतना बरो पिक्चर पळयलो म्हणटालो तितून भितर म्हणटा माती घालून म्हणटा हें बांदता न्हू तें आनी तेचे मुठी मारता आपूण म्हणटा सकाळीं उठून बरो म्हणटा दोरयार गेलो आनी माती हाडली बरी आनी मामी म्हणटा चपाती भाजताली मामीक सांगलें म्हणटा ही रेंव गरम कर कित्याक काय म्हणून विचारलें आपणाक मुठी मारूंक जाय तिणें पंचींग करूंक जाय बापायक उठयलो म्हणटा पळय तुजो चेडो कितें करूंक सोदता बापायन एकूच बोडी मारली म्हणटा तें ड्रीम बसून गेली आपणाची ती उडी मारपाची सो आमच्या भुरग्यांक आमी खंय वता कितें दाखयता पिक्चरां कार्टून भुरगीं खंय जातलीं बुन्यांव आमचो भुरग्यांचो बुन्यांव करता मागीर आमी बुन्यांव कोणाचो आमचो बुन्यांव आमी आमकां देवान सांगलां भुरग्यांक देवाशी हाडा जेजू म्हणटा म्हजेशी हाडात वाचूंक ना कोणी तें भुरग्यांक म्हजेशी हाडात जेजू म्हणटा तें आमी भुरग्यांक खंय व्हरता आमची मिस्टेक न्हू आमची भुरगीं बरी डॉक्टर सगळें जातलें पूण देव म्हणटा पयलीं सर्गीचेर आसोतात हे तुगे वचून तुजी भुरगीं डॉक्टर जावंक जाय इंजिनियर जावंक जाय सगळें जातलें तूं पयलीं ताका शिकय देवाच्या उतरान चलोवंक कळटा आमी खंय चुकता ती कळटा आमी खंय चुकता ती आमी आतां 1 Peter 2:24 घेवन पळोवया आमी थंयसरूय जायत्यो आमच्यो म्हाजेच जाता तुमच्यो जातालो खबर ना 1 Peter 2:24 खुर्सार ताणें आपल्या पातकांचो भार खुर्सा तेणी आमच्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो आपले कुडीचेर उबारून घेतलो पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवचे खातीर ताणें अशें केलें ताच्या गायांनीच आमी बरी जाली आमी कितें म्हणटा आमी पातकी म्हणना म्हणटा न्हू हांगा जेजू कितें म्हणटा आपणें तुमच्या पातकाचो भार खुर्साचेर उबारून येलो पातो केले आमचे कासा आमी पातकी आमी पातकी आसली आतां आमकां जेजू वरवीं आमी पातकी न्हू ताका लागून तो म्हणटा कितें आमी पातकाक पाठ करच्या खातीर पातकाक मेळ्या खातीर एकी कडेन म्हणटा पातकाक मोडच्या खातीर आमी जेजून अशें केलें कितें केलें तेणी आमचे सगळे इल्ले पासून पातोक तेणी धरूंक ना सगळे पातोक घेवन तो खुर्सार मेलो पातकाक फाट करून जेवच्या खातीर इंग्लिशीन म्हणटा तो आमी लीव अ रायचसनेस लायफ He bore our sins on the cross, so you might die to sin to live righteousness
लायफ. रायचसनेस म्हणजे कितें, नितीवण म्हणजे कितें, देवा भाशेन जिवीत जिवच्या खातीर. आनी रायट स्टँडींग बिफोर गॉड आमकां देवा कडेन सारको रायट मेळटा. जेजून आमची पातकां खुर्सार येयल्या म्हणून देवा कडेन उबें रावपाक आमकां रायट आसा. कित्याक आदल्या कोरोनान मनशांक देवा म्हणजे देवा कडेन डायरेक्ट वचपाक गावनासलो, मदींच आसतालो. हां, तेजे वरवीं आतां सॅक्रिफायस पासून पातकाचें दिवंक जाय जाल्यार मदींच आसतालो, तो दिवंक जाय आसलो. आतां जेजू मरोन आमकां डायरेक्ट आमी जेजूशी वचों शकता. कित्याक जेजू वरवीं तेणी आमची पातकां घेवन मेला. सो आतां आमी पातकी म्हणटात जाल्या पासून आमी देवाच्या उतराच्या आड वयता. आमी पातकी पूण जेजू वरवीं आमी पातकी न्हू. जेजून आमची पातकां खुर्सार घेवन मेला म्हणून आमी पातकी न्हू. कळटा? हे आमी सांगूंक जाय. जेजू आमी खूब फारां चोकल्या. आमी जाणा तुवें आमची पातकां घेवन खुर्सार मेला म्हणून हांव पातकी न्हू. हांव पातकी, आमी पातकां जाता आमचीशी, पूण तुवें ती ऑलरेडी घेवन खुर्सार मेला म्हणून हांव पातकी न्हू. हां, बोगसोणें. मागीर म्हणटा कितें, ताच्या गायांनी आमी बरी जातली. आं, ताच्या गायांनी आमी बरी जाली, जातली न्हू, जाली आमी बरी. आमी कितें म्हणटा, हांव बरी ना म्हणिना. हांव बरी ना, म्हाका दुखता, म्हाजे पाट दुखता, म्हाजे पांय दुखता. कितें जालें, देवाच्या उतराच्या आड न्हू. जेजू म्हणटा तुजे दुयेंस पिडा घेवन हांव खुर्सार मेला, ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. गाया तेजे असले न्हू. आमी आतां ताका खुर्सार पळयता न्हू, हांगा ना सारको, थोडेच गाया दिसता. साम्स 22 सांगता ताच्या हाडां मेजूंक जातालीं. म्हणजे कितलो गायल्लो तो. हाडां मेजूंक जाता आमची, कित्याक जायना? हाडां मेजूंक जायना आमची ना. तेंची पास नासची ना. हांगाच आमची आहा ती 9 हाडां आहा खंय. हांगाच आसा हेजेर 9 हाडां आहा. कोणाक फ्रॅक्चर जाल्लो, हांव टेस्टिमनी मागीर सांगता. हांगाच आमची 9 हाडां आसा. मागीर तेंची नाशी ना, सुबेज आसतली, सुबेज आसतली. मागीर कित्याक दिसली पडना हाडां आमची? आमच्या एक कात आसा, मांस आसा. म्हणजे आतां जेजूची तर हाडां आमकां दिसताली, जेजूचे कुडीर मांस नासलें. कितलो घायल्लो, कित्याक घायलो इतलो? तुका आनी म्हाका बरें जिवीत दिवच्या खातीर. दूख नासलेलें. आनी आमी उचारता म्हाका दुखता, म्हाका हें जाता. आमी म्हणटा आतां दुखता जाल्यार कितें म्हणपाचें आमी? दुखाना म्हणपाचें? उलोवंकूय हिशोब दिवंक जाय आमी उतराचो. दुखता म्हणटकूच उतराच्या आड वयता आमी. म्हाका दुखता पूण हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या. हां, अशें आमी उलोवपाक जाय. म्हाका डॉक्टर रिपोर्ट दिला पूण हांव जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरी जाल्या. आमी कशी उलयता, हांव बरें ना बरें ना म्हणटा तेन्ना देवाच्या उतराच्या आड वचना आमी. मागीर दुयेंस वाडटा, बरें जाता, बरें ना म्हणून सांगलें म्हणटकूच ना न्हू. आमी न्हू उतरान बसून आसलेली न्हू, आमी एकदां पडटा. आमी हे उतराच्या आड उलयता न्हू, तेंच आमच्या जिवितान घडटा. आतां 2 वर्सां पयलीं, आतां 2च वर्सां पळय, हांव तर शिकयताली. कॉन्फरन्स क्लास पासून म्हाजी चालू आसली. पळय देवचार चोर कसो रिकता तो पळया. म्हाज्या फाटीक न्हू बारीक पूय येयल्ली, बारीक पूय. आतां कितें पूय न्हू वयतली, पळय ती कितें मारूंक लागली भयणीक. आमच्या घरा कोणाक सांगूंक ना, कित्याक हांव जाणा न्हू म्हाजे जिबेर पदवी आसा म्हणून. घरा भयणीक सांगलें हांवें. आनी ती पूय डॉक्टरागेर गेली. डॉक्टर म्हणून लागलो कितें पळय आमचो विस्वासूय देवाच्या उतराचेर. हांव म्हणटा म्हाका दिसली पडना. पळय न्हू हांवें तो सिरियसली व्हरोंक ना. कित्याक पळय न्हू ती कित्याक बेश्टे इतले हे घेवन बसया.
ती पुय डॉक्टर म्हणल्यार इन्फेक्शन डॉक्टरा कडेन गेली इन्फेक्शन घेतलें म्हणून आनी कमांड केलें इन्फेक्शनाक आनी हें केलें फुटली वतोंक लागली मातयेर सगळी भायर वतोंक लागली मागीर म्हाजी मामी बीन येयल्यार म्हाका भिरांत घातली हांव भियाली भिरांतीन कितली दुयेंस हें ताणें म्हाका पेखोणी येयना भिरांत घेतली न्हू हांवें हांव म्हणटा जेजूच्या गायनी हांव बरी जाल्या भिरांतीन मूय येयलें आनी तेजे वयर आतां भिरांतीचें झाड हे आतां हें मून भिरांतीचें आहा तेका वयर फळां जातलीं जेजूच्या गायांनी बरें जालें म्हणून म्हाका भिरांत रिगली आनी ती मातयेर वता वता ही सगळीं भियेता म्हाका दिसली पडना न्हू कितें आनी कितें तें डॉक्टरागेर वयता डॉक्टर म्हणटा डॉक्टरागेर वचोंक ना म्हाजी ती सोयरी आयली न्हू मामी बीन ती आनीक उलोवंक लागली रिपोर्ट जेन्ना चड करून आमकां कितें जाता न्हू तेन्ना आमी देवाच्या उतरां नासलेल्या मनशा कडेन सोयरीकूच दवरूंक जायी तर तेंची उतरां आमकां आनीक देंवचार हें करता डॉक्टरा कडेन गेली वखाद लायले भरपूर हे गांवठी वखाद बार ते एलर्जी जाली आनी फाट सुजली कित्याक देवाच्या उतराच्या आड हांव उलयली न्हू हांवें ते देवाचें उतर उलयत रावलें पूण त्या उतराक घट रावंक ना न्हू कोणाकूय सांगतना पुय येयल्या इन्फेक्शन म्हणून सांगलां पूण हांवें तें अशें उलोवपाक जाय आसलें हांव तेका लागून शेअर करता टेस्टिमनी हांवें म्हणूंक जाय ती पुय येयल्या पूण हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या हांव डायरेक्ट तो रिपोर्ट उलयताली तेंच म्हाज्या जिवितान घडोवंक लागलें देवाच्या उतराच्या आड न्हू देवसा जाय तसो आपणाक काम करपाक लागलो मागीर डॉक्टरान फावया म्हणून सांगलें डायबिटीज हाय सगळें म्हणल्यार तुजें कांयच नॉर्मल ना तुका हें इन्फेक्शन तें इन्फेक्शन तूं नॉर्मलूच ना तूं जेताय कशें तें खबर ना तेन्ना पुणून हांवें म्हटलें हांव जाणा हांव जेजूच्या गायांनी बरें जाल्या डॉक्टराक फुड्यान आसा पूण हांव म्हाज्या मनांतलें आयकोना तेचें हांव जाणा जेजूच्या गायांनीच हांव बरी जाल्या कळ्ळें तेन्ना मागीर डॉक्टरान फावलें आनी सदांच तेजो रिपोर्ट आसतालो तुजें हाय तुजें कांय हें ना कित्याक आनी मागीर हांव पयलीं टॅबलेटां बीन सारकी कंटिन्यू घेतली 2 दीस मागीर हांव सोयरानान आयली ना जेजू हें म्हाका न्हू हांव तुज्या गायांनी म्हाका लागोंक लागली म्हाका घुंवळ येवंक लागली झेम येवपाक लागली खंयच्याय टायमार आनी बारीक जाली हांवें तें सोडून दिलें आनी जेजूच्या गायांनीच बरी जालें आनी ताका कळटालें तो म्हणटालो तूं टॅबलेटां ना हांव घेता हांव कित्याक हांव घेता म्हणटालें हांव जेजूच्या गायांनी बरें जालें म्हणटाली हांव सदांच आनी ना तेज्या पयलीं फाळूंक वयच्या पयलीं न्हू आमची एक मिस्टेक म्हाजी फाळूंक वयच्या पयलीं हांव पयलीं बरें सॉंग्स बीन घालून हांव सारकी प्रिपेर आसली सारकी सॉंग घेवन जिजस डार्लिंग ऑफ हेवन क्रुसिफाय ते सॉंग्स न्हू हांव ते म्हणून न्हू सारकी आनी जेन्ना म्हाका व्हिलचॅरीर व्हरता म्हणल्यार हांवें म्हणलें व्हिलचॅर म्हाका न्हू व्हिलचॅर आमकां व्हिलचॅरीर वचपाचें बी हांवें म्हटलें न्हू हांव बसना ना ना म्हणल्यार नर्स आमकां डॉक्टराचो एडवायस आसा तूं व्हिलचॅरीर बसोंक जाय हांवें म्हणलें जेजू बरें तर हांव व्हिलचॅरीर बसता हांवें म्हणलें जेजू तुजे पालकेन बसता आनी म्हाका बरी दुखलून व्हरता ही पालकेन म्हटलें आं चेंज करचें पडलें न्हू आमकां ते व्हिलचॅर आमकां न्हू व्हिलचॅर म्हणजे आमी जाणा न्हू पूण आतां हांवें म्हाका बरें खंय तरी व्हरता जेजूचे पालकेन बसलें हांव बरी जेजू वांगडा आनी हेल्यान थंय बसली आनी बरी पांय हालोवंक लागली म्हाका खबर ना हांव पांय हालयता म्हणून ते सॉंग्स म्हणटा हांव मनांतल्या मनान डॉक्टर येयलो म्हाका पळयत रावलो हांव म्हणटा आनी कित्याक पळयता हांव तेवटेन पळोवंक लागलें नर्सी आसा तांकां ताका पळय गो म्हणलें हेजें ऑपरेशन करता गा पांय हालयता मुगो हें कित्याक हांव ऑलरेडी प्रिपेर हांव जेजूच्या गायांनी बरी जालें तेन्ना हांव सारकी सोयरानान मातशी येयली हें सारकें न्हू म्हणून आनी हांगा परत मिस्टेक केली जेन्ना ऑपरेशन थिएटर येयलें म्हाका जेजूक हांवें तें म्हणूंक जाय आसलें जेजूक जाय तें म्हाका करूं न्ही जेजू तूं म्हाका जाय तें ऑपरेशन कर डॉक्टराक न्हू हांवें थंय मिस्टेक केली डॉक्टराक जाय तें करूं न्ही म्हणून आनी मागीर डॉक्टराचो बुन्यांव आसा हांवें ऑलरेडी म्हटलां आतां कितें जालें म्हणटकूच रावंड फावूंक जाय न्हू तेणी रावंड तेणी अर्दो कुडको सांडलो कित्याक कळ्ळें हांव म्हाज्या भावा आनी जालें मागीर म्हाका सांगलें तेणी आयज ऑपरेशन फाल्यां तूं घरा वच आतां ऑपरेशन केलां दिसा म्हणटालो म्हाका तूं फाल्यां न्हू परवा वचोंक जाय हय हांव कितें हाडलें ताका कांय सांगूंक ना हांव दुसरे दिसा वचपाचें घरा आसलें दुसरे दिसा
उठली सकाळ फुडें जेजू तुका आर्गां दिता हांव ऑलरेडी भावाच्या घरा पावली म्हाका डॉक्टराचें कांय पडलेलें ना हांव जाणा जेजूच्या गायनी बरी जाल्या म्हणून मागीर डॉक्टर येवन कित्याक ऑलरेडी आर्गां दिली न्हू डॉक्टर येवन म्हणलो तूं वयताय न्हू आयज हय म्हटलें कित्याक हांवें ऑलरेडी आर्गां दिल्या न्हू पावली म्हणून डॉक्टर सांगतालो म्हाका दुसरे दिसा वच म्हणून हांवें जेजूच्या नांवान अशें म्हाका जाय तसो रिपोर्ट उलयलो आतां जेजूक जाय तो रिपोर्ट सांगलो न्हू तुका फावला मागीर म्हाज्या भावाक जायना म्हणून हांव आमचे फॅमिली डॉक्टर आसले तेजे कडेन गेले ते म्हाका सांगूंक लागले आगो डॉक्टरान कितें केलां जाणा म्हणून लागलें म्हटलें कितें केलां अशें रावंड न्हू अशें रावंड तुका फावूंक जाय आसलें हांगा तेणी कुडको दवरला आनी तो माथेर वता तूं ताका विचार हांवें म्हटलें ताका विचारल्यार तो म्हाका कितें कितें पयलीं उलयतलो गेली 2 दिसांनी म्हणून लागलो ताका मिशीन घालूंक जाय मातयेर ती वळून काडपाक ते मिशिनान भितर घालता ते 10,000 मिशिनाचें भाडें 2,000 दिसाक बँडेज करपाक 200 रुपया म्हणजे कितले पळय तेजे पयशे प्रायवेट हांवें पयलीं 25,000 भायर काडूं आनी ते घातले आतां आमी कितें करतालीं भयणीचो घोव आमकां सोडटालो आनी बँडेज करतालीं आनी आमी बसीन येतालीं घरा जॅकेट घालतालीं आनी हांगा न्हू कांय कळनासलें आतां कितें करतलीं येदें व्हडलें मिशीन येद्या सायड हेजी सायड आनी वायरी घातल्या एंटिना कश्यो आतां कशी भशेन वयतली लोक विचारतलो हें एंटिना कितें खंय आनी पळय जाल्यार रिक्षा येना आतां तिब्बल सीट आमी येतालीं आतां कितें करचें हांव ऑलरेडी जाणा जेच्या गायनी बरें जालां भयणीचो घोव म्हणलो तुमचेर तुमी बसा म्हाका व्हरपाक कांय ना हांवें बॅग आसलें व्हडलें बॅगान घातलें मिशीन आनी गेलीं आमी बरी टेबल सीट मागीर टेबल सीट बँडेज करूंक येवपाक लागली आनी 2 दिसांनी म्हटलें जेजू हें म्हाका न्हू हें मिशीन बीन म्हाका न्हू आनी कोणाकूच सांगूंक ना मिशीन घातला म्हणून इवन भावाक सांगूंक ना तें भयणीगेर येयलो हांव भाव जाल्यार घरा यो परत आनी भयणीचे तेजे भावाचे भुरगीं आहा ओडूंक आहा हें कोणाकूच सांगूंक ना मिशीन घातला म्हणून कोण येयलो म्हणटकूच तेजे चादर धापताली त्या मिशिनाचेर कित्याक ते हाड देवाच्या उतराचे हाड मिशिनां बीन ती आनी ती उचारली जाल्यार चड जाता आतां एक दीस अशी सैरानान येयली 2-4 दिसांनी कितें हें म्हाका न्हू जेजू आनी हिंदी सॉंग आसा आराधना येशू मेरे जीवन मेरे तू है सबसे बडा आनी ते सॉंग्स हांवें न्हू आख्खो दीस आयकले जेयली सगळे तेच करून जेयली खाल्ली ते आयकतानाच आनी सांज जाता भयण म्हणूं लागली आगो तें मिशीन भरलें आं आनी तें मिशीन सगळें लायटी चालू दिसभर 24 आवर्स ते हें कितें घातलां त्या मिशिनाक लायटी चालू बेगीन बेगीन फोन केलो डॉक्टर म्हणालो सगळे बोन लायटी बिंटी सगळे बोन उडय आनी काडून दवरा आनी दुसरे दिसा यो म्हाका कितले दीस जालेले जाणा 15 दीस 8 दिसांनी जायना जाल्यार आनीक 8 दिसांनी दुसरें मिशीन घालूंक जाय आं परत 10,000 ते जाले हो म्हणूं लागलो जालें म्हणलो सगळें तुजें जालें आं आतां कितल्या दिसांनी 4 दिसांनी 15 दिसाचे कशें देवाच्या सोयरानान येवंक जायी आमी केन्ना केन्ना आमचेशी चुकता आमी पूण रोखडीच सोयरानान येवंक जायी जालें म्हणलो आनी परत बँडेज आनी डॉक्टर रिपोर्ट न्हू कंटिन्यू आसता जेन्ना तूं डॉक्टराचेर बिलीव केलें न्हू म्हाका एकदां एकदां दिसता हो देवचारो डॉक्टराक यूज करता ते चालू आसलें वयताली पूण बरें जालें पूण कितें जालें परत कितें म्हणूंक लागलो तुजें आतां सर्जरी करूंक जाय पयलीं तूं कहें एडमीट जाल्लो 2 दीस आनी तिसरे दिसा गेल्लो सेम बे तुका आतां करचें पडटलें हांवें म्हणलें सेम बे 25,000 हय हय हांवें म्हटलें जेजू पुरो आतां तूं कितें करूंक जाय तें कर म्हाका आनीक डॉक्टर नाका हांव आनीक डॉक्टरागेर वयची ना आनी एक जाण हांव म्हाका जेन्ना भयण म्हाजी सारकी भियाताली डॉक्टराच्या रिपोर्टाचेर हांव ताका अशें हालयताली आनी म्हणटाली पळय 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या साम्स 91 सांगता हांव लांब अवका पासत हांव नातना पंटुना पळयतली म्हाका इतल्या बेगीन कांय जावचें ना हे डॉक्टर रिपोर्ट म्हाका कांय करचें ना हें ताका सांगताली मागीर हांवें म्हटलें हें डॉक्टरा कडेन येवन म्हाजें जायना काम आतां जेजू तूंच म्हाजो दोतोर म्हाजें सगळें तूंच आतां तूं करूंक जाय तें सगळें कर हांव आनी सर्जरी बीन कांय करची ना
मागीर भयणीन बँडेज करूंक लागलो मागीर घोव येयलो म्हाजो घोव बेड एका म्हयन्या भितर म्हाजो घाव पेकोन येयलो. आमचे एकदां एकदां अश्यो मिस्टेकी जाता न्हू आमच्यो जायना. देवान बरयला जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. आमी फक्त ते मागीर दुखीचेर हेचेर झगडटा हें जाता न्हू आमी. मागीर देवाकूय देवस करता कित्याक देव देवाचे म्हाजें न्हू हांवें न्हू देवाक देवस करूंक ना कित्याक म्हाका कळ्ळें हांव देवाच्या उतराच्या आड गेल्या म्हणून म्हाका जेजून ऑलरेडी रिपोर्ट दिल्लो 1 Peter 2:22 जेजूच्या गायन आनी म्हाजे कडेन जायत्यो टॅस्टिमनी आसल्यो त्यो टॅस्टिमनी घेवन हांव झगडोंक जाय आसली पूण हांव डॉक्टरागेर सारकी दोतोराचेर पाती येवंक लागली. भिरांत भितर सरली म्हाजी. कित्याक भिरांत भितर सरली जर आमीच जर मागण्याची आसली जाल्यार भिरांत सोदची नासली. आमचे भितर ऑन भावार ती भितर येयली तेन्नाच भिरांत येयली अहें जालें अहें जातलें तहें जातलें ती भिरांत भितर सरली आनी भिरांतीन म्हाजे देंवचार भितर सरलो. देवान सांगलां भिरांत देवा कडसून येयना. तो नाचोंक लागलो. आमकां सगळ्यांक तोच नाचयता न्हू आजुनी. ताका लागून आमच्यो मिस्टेकी केन्ना दोतोरागेर वयता तेन्ना आमी वयता केन्नाय न्हू तेन्ना आमी दोतोर न्हू म्हाका जेजू तूं तपास जेजू तूं म्हाजी मिस्टेक तुमी करूंक नाका. जेजू तूं म्हाका तपास. जेजू तूं दोतोर न्हू हो जेजू तूं. आमच्या मोतीन बीन आमी सामको जेजू कितें सांगता तें हांव आयकतलें म्हणजे दोतोर न्हू जेजू तूं तेच्या तोंडासून कितें सांगता तें आयकता. अशें करून आमी कित्याक स्वत मानूंक ना. आमी जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या हें केन्ना आमी दुखता दुयेंसाची नांवां घेता तेन्ना आमी देवाच्या उतराच्या आड वयता आनी देवचार येवन जाय तशें काम करता. आतां एक भावाक जें सांगता तेणी कशें झुजलां तें. एक आमच्या भितर न्हू भाव आसलो. प्रेज द लॉर्ड. मातशें आमी आयकोया न्हू सगळीं डिस्टर्ब जाता. एक भाव आसलो तो मागण्यांनीच आसलो आनी आमचो रिट्रीट चालू आसलो फोंडा आनी आमकां वचपाक जाय आसलें. आमी तेन्ना आमचे क्लासी आसताल्यो. मांड्यो बायबल क्लास आसताली एके चर्चीन आनी ट्युजडे एके चर्चीन क्लासी आसताल्यो आनी ती क्लास करून आमी सांजची रातची वचपाक आसली 6:30 कशी आमी वाटेक रावल्ली आनी हो भाव येतालो ताका न्हू भावाक एक्सिडंट जालो. एक्टिवा वचून पडलो. एक गाय येयली आनी हात तेजो फ्रॅक्चर जाल्लो. तेणी तसोच नंबर घेतलो आनी हॉस्पिटलान गेलो आनी तेजी बायल तेजी आमच्या वांगडा वचपाक आसली आनी ते जिपेचेर तेणें उलयता. आमी येयली तेन्ना आमकां म्हळ्यार तुमी कंटिन्यू करा आपणा वांगडा. हां आनी ते मात्तूय भिवंक ना कित्याक ते म्हणटा आपणा भितर देवाचें उतर आसलें. एक्सिडंट जाला म्हटल्यार मात्तूय भिवंक ना. अशें पयलीं जर देवाचें उतर नासलें जाल्यार म्हणटा आपूण कितें करतलें तें खबर ना म्हणटा. आनी कूल आसा तें आनी आमी तेच्या वांगडा कूल आमी मागणें केलें आनी तेच्या पयलीं भयणीचो घोव आनी एक भाव वचोन तेच्या वांगडा वचून रावून तेजें मागणें केल्लें. दोतोरान सांगलें हें सगळें वयर सरलां. हांगा 9 हाडां आसा ती वयर सरल्या. फ्रॅक्चर आतां 4 फ्रॅक्चर आसा. 1,75,000 दिवचे पडटले म्हणाले. पूण ती त्या भावान सांगलें दोगांयनी एग्रीमेंट प्रेयर केलो. कितें म्हटलें ही 9 हाडां जेजूच्या नांवान जाग्यार वयता. 9 हाडां फ्रॅक्चर सगळें जाल्या आनी मागणें केलें आनी ते गेले. ते म्हणलें अंडर ऑब्जर्वेशन एक दीस उरतलो. आमी म्हटलें आमी या म्हटलें आनी आमी वयच्या पयलीं ताका डिस्चार्ज दिलो अशें म्हणून आमी वाटेक गेलीं. आमी खबर ना आमकां कितें जालां तें पूण आमी जाणा न्हू जेजूच्या गायांनी बरें जालां. आमी थंय वतना फुडें 2 वरां दवर आनी वर म्हणून सांगलां म्हणल्यार मागीर तेका व्हेलो आनी दुसरे दिसा तेचें ऑपरेशन आसलें. ऑपरेशनाक वयच्या पयलीं ताका सांगलेलें CT स्कॅन कर सोनोग्राफी कर एक्सरे कर आनी परत यो सांगलेलें. जेन्ना ती परत गेली तेन्ना तेजी 9 हाडां जाग्यार येयली. 24 वरां पासून जावंक ना ही 9 हाडां जाग्यार येयली आनी 3 आतां डॉक्टराचो रिपोर्ट आहा 3 फ्रॅक्चर येयला. एकूच हाड तुजें फ्रॅक्चर आहा तें तुका ऑपरेशन करूंक जाय 45,000. पूण तो रोखडे पयशे सांगता न्हू. ती बायल म्हणूंक लागली जेजू करता तें सगळें परफेक्ट करता न्हू अर्दें सांगता आमकां. ते बायलेन म्हटलें ना जेजू करता तें सगळें परफेक्ट करता. डॉक्टर म्हणलो आपणाची टीम रेडी आहा ऑपरेशन करूंक. तेणी म्हणलेलें डॉक्टर आमकां चिंतपाक एक दीस दी आमी मागीर येता आमी फोन करता तुका केन्ना ऑपरेशन करूंक जाय तें. आनी ती घरा येयली. आमी फोंड्या रिट्रीट चालू आसलो न्हू ती फोंड्या येयली.
फोण्या रिट्रीट बांगडे केले मागीर घरा येवन आमच्या हांगा वास्को येताले आमी संडे थंय येयलो तो मांडे येयलो आनी ट्यूजडे ती हांवें म्हटलें आतां फ्रॅक्चर बेश्टो घातला आनी तो काडून पूण डॉक्टराचो गोलियाचो रिपोर्ट हाडूंक जाय न्हू आमकां हांवें म्हळें चल मग डॉक्टरा कडेन आजिलान वच कित्याक पयशे ना न्हू आनी डॉक्टर सेम सांगतलो न्हू कितें सांगल्यार पयशाचो डॉक्टर तोच आनी आजिलान तोच ती मागीर आजिलान गेली तेणी त्या रिपोर्टाचेर प्रमाणे सांगलें एक फ्रॅक्चर आसा म्हणून तरी पूण तूं दुसरो एक्सरे काडून यो म्हूण सांगलें दुसरो एक्सरे काडून येय जाल्यार फ्रॅक्चर ना ताका कित्याक तेंच्यांनी उचारूंक ना न्हू ती म्हणून लागली 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी म्हाजो घोव बरो जाला तो जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड फ्रॅक्चराक कसलो अधिकार ना Psalms 22:14 म्हणून लागलें तुजी हाडां सगळीं जॉयंटांसून भायर सरलेली जेजूचे कुडीक एकूय फ्रॅक्चर नासलो तूं म्हाज्या घोवाचें तोय म्हणूंक लागलो म्हाका म्हाजे कुडीक फ्रॅक्चर ना तो भियातालो पूण ताका मागीर बायलेन ताका हें केलें जिबेचे देडे उल आनी मागीर दोतोर आपयतालो ताका गव्हर्मेंट वयतालो पूण तेजे एका म्हयन्या भितर तेजे सगळी आनी ताका हें घातलो न्हू प्लास्टर बेश्टो घातलो त्याच प्लास्टराक तो त्या डॉक्टरान हें केलो ताका आनी तो प्लास्टर न्हू सारको बेश्टो घातलो कांय ताका घट हें नासलें सपोर्टा पूण तरी त्याच तेजे हेजेर तो हील जालो डॉक्टर ताका अशें करूंक खंय 6 म्हयने ते 3 म्हयने लागता खंय एका अशें ऑपरेशन अशें एक्सिडेंट जाला पळय तांकां एका म्हयन्या भितर सगळें तेजें हें जालें डॉक्टर म्हणल्यार पयली केस आपणाची असो बरो जाला कितले दीस काय म्हणल्यार तेजे कडेन तेजे 1 वीक जाल्लो पयले आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात जाल्यार आमकां रोकडोच हें गावता न्हू रिपोर्ट 24 hours सांगना म्हणटा तेजे सगळीं हाडां जाग्यार येयली ताका लागून आमी देवाच्या उतराक न्हू रिगोल रावूंक जाय देव कितें सांगता तें करीत जाल्यार देवाचें हाजीरपण आमच्या भितर आसता आनी देवाचें एंजल आसता देव आमच्या जिवितांत कितेंय जाल्यार तो झगडटा तो वांगडा आसता जेन्ना आमी देवाच्या उतराच्या आड वयता तेन्ना आमच्या भितर देवचार काम करता सगळें तेजी कामां कसलीं वायट दूख बीन तुजी वाडोवपाची जेन्ना हांव म्हणटा दुखता ती वाडोवपाची तेजी दुखता पूण जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता आमकां न्हू एक्चुली दोतोराच्या वखदान बसून न्हू खूब वगत लागता न्हू पूण जेन्ना तूं देवाचें उतर सारकें कंटिन्यू म्हणशी तुका रोखडी पेकोवणी मेळटा हें म्हाजें कॉन्फिडन्स लास्ट वीक हांव म्हाज्या भावागेर गेल्ली रातची अशी सांजची कशी म्हाजें न्हू एक सायड ही दुखपाक लागली आनी एके सायडीक मुयाल्ल्या भाशेन जावंक लागलें एके सायडीक आतां भावागेर न्हू आनी डॉक्टर आसा आमचो फॅमिली डॉक्टर फाटल्यानूच घरान आहा पूण ना उचारूंक ना हांव फक्त जेजू हांव तुज्या गायांनीच बरी जाल्यार म्हणीच रावली आतां म्हटलें कितें ही सगळीं आसा न्हू हांव टॉयलेटान गेली कमांड केलें जेजूच्या नांवान स्पिरीट भायर सर आनी श्राप सोडटा तुका आनी जेजूच्या गायांनी जेजूचें जिवीत म्हाज्या भितर भोंवता आनी म्हाका त्या दिसांनी कोण तरी मेळ्ळो न्हू तेन्ना म्हाका तें तूं जर आतां तुजो चान्स दिसता तो देवाच्या उतरान आसलो हांवें म्हटलें ना जेजू हांव तें आयकूंक ना जेजू हांवें नातना पळोवंक ना पोंटुरा पळोवंक ना म्हाका इतल्या बेगीन कांय जायना आय वील लीव एंड डिक्लेअर द वर्क ऑफ द लॉर्ड हांव जियेतली आनी देवाचें उतर परगडटली आनी हांव नातना पोंटुरा पळयल्या शिवाय म्हाका कांय जावचें ना आनी हांवें म्हटलें हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्यार हांव जाणा आसा जेजू क्रिस्ताचे आतां हे टॉयलेटान जेजू क्रिस्ताची कूड सोयतानाक दुखेक म्हाजेर कसलो अधिकार ना म्हटलें आनी जिबेचे देणे कंटिन्यू उलयलें 10 मिनटांनी भायर येयलें आनी तिका सांगलें मातशें न्हिदलें आनी सारकी बरी जाली म्हाका जातालें कितें सारकें आनी तूं जाणाय न्हू चिंतना मागीर तुका कोणाचें उडास करता हें जाल्यार आसता तुका तें जाल्यार तुका आसतलें पूण तें न्हू जेजून तें तुका चिंतना बसून येयलें आरे तें दुयेंस ऑलरेडी खुडसार खेळ्ळा उलोवंक जाय आमी ओगी रावल्यार पासून आनी चिंतना आतां उलोवंक जाय फक्त देवाचें उतर
त्या टायमाचेर न्हू तुका कन्फ्युजन हाडटा न्हू देवाची चिंतना येता वायट न्हू तेन्ना आमी उलोवपाक जाय कितें देवाचें उतर उलोवंक जाय तेका लागून देवाचें उतर शिकोवंक जाय हांव जेवच्या गायांनीच बरी जाला रे जेजून म्हाजे सगळे खुर्सार घेवन मेला हांव मोडचो ना हांव जियेतलो तें चिंतना येता त्या टायमाचेर कोणीय न्हू मातसो कितें जाल्यार चिंतना येना मरणाची तेन्ना उलोवंक जाय आय वील लीव डिक्लेअर द वर्क आमकां देवाचें उतर परगोटूंक जाय ते म्हणपाक जायना देवाची खोशी आमी लाँग लायफ जेवता साम्स 91 आमकां देवान सांगला लांब आमकां पासत मागला म्हणजे लांब आयक म्हणजे तुका नातना पंटुरां पळोवपाचें जिवीत दिलेलें तूं उलय आनी घे आनी तो दितलोच तुका नातना पंटुरां पळोवपाचें जिवीत आनी हांव मागीर रोखडीच बरी जाली म्हाका मागीर दुसरेच सकाळीं फ्रेश म्हाका कांयच खबर ना म्हणजे हें दुखतालें तें म्हाका तेका लागून आमी देवाच्या उतराक सारकी घोट रावंक जायी देवाचें उतर शिकोवंक जाय आनी देवाच्या उतरानूच आमकां सगळी पेखोणी मेळटा कळटा कोणाक चॅक करून पळोवंक जाय कोणाक दूख आसा कोणाक दूख आसा कुडीन फिजिकल कुडीन दूख आसा आं तुका आसा बाबा बेन दुखता हांगा यो पळया कित्याक तुका नाका पेखोणी थंयच उबो रावता तूं थंयच उबो राव थंयच उबो राव उबो रावंक जायना बसोनूच दोळे धाप आं दोळे धाप बसोनूच दोळे धाप आनी कोणाक दूख आसा बेणान बीन आं दोळे धापी आमी सगळीं आनी सगळीं आमी म्हणया उचारया जेजू आमी तुज्या हाजीरपणान येता येदे वक्तार आनी तुका सांगता आमी जेजू तुज्या उत्तर सांगताले तुजें उतर सांगता आनी तुवें आमकां बरोवन दवरलेलें आसा तुवें आमकां बरोवन दवरलेलें तरी पूण आमी तुज्या उतराच्या हाड तुज्या उतराच्या हाड तुज्या उतराच्या हाड तुज्या उतराच्या हाड आमी उलयल्या आमी कोणय केल्या त्या पासत जेजू आमी आमचे पातक वळखून घेता आनी आमी जाणा तुवें ह्याच वेळार आमकां बक्षिल्यान कित्याक तूं विस्वासी आनी मोगाळ देव आनी आमकां सगळ्या खोटेपणांतली सोडयल्या म्हणून जेजू तुका अर्घा दिता आनी दिनवासता आमी सगळीं म्हणया जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवल्या अर्घा तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवल्या अर्घा तुका जेजू तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोणी मेवल्या अर्घा तुका जेजू तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोणी मेवल्या स्वर्गीचे बापा आमी तुका अर्घा दिता हे वेळा पासत आनी तुजे शिकोवणी पासत तुवें आमकां जायते शिकयलेले पासत आनी ते आमी शिकलां ते आमकां तूं काळजान आमच्या घातलेलें आसा रिगलेलें आसा आनी जेन्ना आमकां कितें परिस्थिती येता ते उतर आमचेशी उलयतले आनी तुज्या उतरा प्रमाणे चलोंक पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता म्हणून ह्या खातीर तुका आमी अर्घा दिता दिनवासता